ते आमकां सांबाळून दवरपाक जाय फॉर द जनरेशन नेक्स्ट फुडले पिळगेक म्हणटा आमी नाजाल्यार गोंय उरचें ना त्या खातीर आमी आयज भायर सरलेले आयज लेजिस्लेटर्स डे आयज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली काल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो फुडले लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन बरे आमदार येवचे हे म्हाजे मागणे देवाचे फुडल्यान आणि देवी आशीर्वाद घालतली गोंयभर लोकांच्या मनान घालतली बरे आमदार निवडून हाडपाक कांयच पळोवप ना न्ही आमदार बरे निवडून हाडप आणि एक पार्टीच्या फाटल्यान रावप अशें तोडफोड जावंक जायना न्ही एक पार्टीच्या फाटल्यान रावन एका पक्षाक कंप्लीट मॅन्डेट दिवप एका पक्षा फाटल्यान सगळे लोक रावप 22 सीट दिवप आणि फुडलो सरकार जी 5 वर्सां चलतली थिंगा आनी एका ओडून हाडया तेका ओडून हाडया ह्या लिडराक हाडया त्या लिडराक चोरया त्या लिडराक हे करूया हे बंद जावपाक जाय सरकार घोट करपाक जेन्ना थोडे आमदार निवडून येता तेन्ना सरकार घोट करपाक कोणूय हाडटा ह्या आडीन त्या आडीन उडयो मारीत हाडटा आणि म्हाका दिसता आयज टायम येयल्लो आसा आणि लोकांक 34 डेज दिल्ले आहा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान 30 आनी 4 दीस लोकांनी चिंतपाची गरज आयज की गोंयांक मार्गदर्शन करपी कोण आहात कोण उरल्या आणि कोण बरे आमदार आणि हुंयचो पक्ष बरो गोंय सांबाळतली आणि फुडें व्हरतली ह्या निर्णयाचेर लोकांनी डिसिजन घेवपाची गरज आहा डिसिजन घेवपाची गरज आहा बरे कॅन्डिडेट ना अशें दिसता ते आमी सगळे आयजूच सांगीत जाल्यार कशें जातलें आयज लेजिस्लेटर्स डे फाल्यां आयज आमदार आहा सो फाल्यां उलोवया सगळी गजाल बीजेपीन बरे कॅन्डिडेट ना अशें दिसता हांव पार्टीन जो आहा तितून येदे व्हडले लिडर आहा ते लिडरांक पळोवपाकूच आमकां अशें करचें पडटलें मान ते मान अशी करूंक जाय खाली देवाक लिडरांक न्हू चड व्हडले लिडर आहा त्या लिडरांची नांवांय घेवया नाका आतां चलया संदर्भ सालिगांव म्हणून जो आमी जे मंच केल्लो आसा हो सगळे मंचाचो तेको आयज केदार नायकाक दिल्लो आसा आणि मोठ्या संख्येन सगळे आमचे कार्यकर्ते पिलेन गांवचे गिरीचे सांगोंडा सालिगांव जे नेरुलचे जे जे कार्यकर्ते आसा सगळे आयज केदाराक हांगा सपोर्ट दिवपाक येयल्ले आसा आणि आमी 100% सांगता हो शीट आसा केदार नायकाचो हो 100% आमी जिखोन हाडटले आणि आमी जिखतले वायट दिशेन वयतात ते आमकां तांकां सरळ मार्गाचेर हाडपाक जाय कित्याक आयज हे तर आमी कार्यकर्ती अशे दुखावले रावत जाल्यार फुडें वायट परिणाम जावंक शकता तेन्ना आमकां पार्टीच्या लिडरांक दाखोवन दिवंक जाय की अशें आमच्या सालिगांवाचेर अत्याचार हो घडला न्हू तो आनी घडोव नाकात तुमी जो मनीस एक 5 वर्सां पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता 15 दीस आदी सुद्धा अगेन्स्ट उलयता त्या कार्यकर्त्याक तुमी त्या लिडराक तुमी दुसरे पार्टीचो ताका आयज वखदां तुमी घेतात आनी 4 वरां आदी तुमी आमकां सांगतात अशें जावं उपकारना तेन्ना लागून आमी आमच्या सालिगांव मतदारसंघान एक टुगेदर फॉर सालिगांव हो म्हणून एक आमी ग्रूप तयार केलो आनी तो ग्रूप आमी आयज जो आमचो एक भाव ताका सांगलो आमी तूं खंयचे पार्टीन प्रवेश कर तेन्ना तेणी काँग्रेस पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा तेन्ना ताका आमचो फूल पाठिंबा आसतलो नो डावट 6 पंचायतींनी आमी ताका लीड दितले आनी जिखून हाडटले उमेदवार आसा तांकां पाठिंबा दिल्लो आसा कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची आयज आमी देव बडगेश्वराच्या पांया कडेन सकाळी फुडें प्रार्थना करून तशीच देवी सातेरी कडेन हांगा गिरी आमी प्रार्थना करून प्रचंड अशी संख्येन आमी सगळे साळगांवाचे लोक हांगा सगळे भायर सरलेले आहा आणि आमचो टुगेदर फॉर सालिगांव हो आमचो जो टीम आहा ही सगळी केदाराच्या फाटल्यान आहा आमी केदाराक मोठ्या मताधिकान निवडून हाडटले आणि विधानसभेन धाडटले ते करता आमकां एटलिस्ट कितें तरी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें तरी घेवंक ना पूण आमी कित्याक टुगेदर फॉर सालिगांव म्हूण आमचो एक कॅन्डिडेट आसलो केदार आनी रुपेश पूण जे सर्वे प्रमाणे जे फुडें गेले तेन्ना केदाराचें नांव सदांच फुडें येवंक लागलें आनी फुडें कित्याक ऑलमोस्ट केदार हो
रेज मागूचो सरपंच आणि त्यांनी त्या पंचायतीन बरी कामां केल्ली आहा. जिंकतलो रे जिंकतलो केदारबाई जिंकतलो जिंकतलो रे जिंकतलो केदारबाई जिंकतलो जिंकतलो रे जिंकतलो केदारबाई जिंकतलो जिंकतलो रे जिंकतलो केदारबाई जिंकतलो. हीरोगिरी करना का माइक का और भाई हमने परमिशन दिया हुआ है परमिशन नहीं अभी लगा माइक करेंगे खत्म नहीं करना है. मैंने क्या बोला था नहीं करना है बस खत्म. मैंने किया था ये क्या है मजाक चल रहा है. अरे मेरा नौकरी है इधर तुम्हारा नहीं है तुम लोग अपना पेट भरने के लिए आए इधर. अरे आई सांगू ना त्याला साहेब असं एक रिक्वेस्ट आहे का परमिशन तो लिया हुआ है सर परमिशन तो लिया है ना माझा गरज माझ्या स्टाफने आणि सर लड़का आहे माझ्या स्टाफाने कोण आहे आता हे सगळे मतदारसंघात सध्या आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक आमी सध्या भर दिल्लो आसा. बरो प्रतिसाद मेळटा. भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आसा तें फुडें व्हरता. आयज हांव गोवा लेजिस्लेटर डे मनोवपाक आयिल्लो हांगासर आनी बरें दिसलें हांगासर थिंगा म्हाका दिसता खूब जाण इच्छूक आसा हेजेर तुमचें कशें म्हणणें आसतात न्ही हां जी पार्टी बरें काम करता आणि माझ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे बऱ्यापैकी काम चालू आहे. त्या प्रमाणे इच्छुक असतलेच. काम जे बऱ्यापैकी चालू आसा ते प्रमाणे खुबशे कॉन्फिडंट तिकेट तुमकांच मेळटलें म्हणून आम्ही काम केला. फाटले 3 वर्सां भारतीय जनता पार्टी 2019 साकून आम्ही प्रवेश केला. 2019 साकून जे सावर्डे मतदारसंघाचे संघटन आसा ते आम्ही घट केल्लें आसा. त्या प्रमाणे सावर्डे मतदारसंघाक 80% वोटर भारतीय जनता पार्टीचे आसा. जॉबाचेर मेळटलें काय म्हणून हय डेफिनेटली तिकेट जॉबाचे कशें पळयता तुमी ते जॉब आतां ते होल्डार उरल्या जॉब जे होल्डार उरल्या ते आता आमचे सरकार फुडें फॉर्म करतले आणि जॉब जे आसा ते लोकां फुडें पावयतले. जो स्कॅम म्हणून तो आरोप केला पळय ताचो कितलो इफेक्ट जातलो तुमकां? आता पळय स्कॅम म्हणून आरोप करप हे वेगळें. पूण
स्कॅम आमी काय केलें ना जे कितें प्रोसिजर आसा पोस्ट घेवपाचे ते प्रोसिजर फॉलोअप करूनच आमी हे पोस्ट फुडें व्हेल्ले आसा ज्यो एग्जाम जाल्ली आसा सगळें सिलेक्शन जाल्लें. सो तुमी कॉन्फिडंट आहात तुमकां टिकेट मेळटली म्हणून? हय 100%. गांवकाराचें नांव येता. ना हांव तें कोणाचें नांव घेयना पूण म्हाजें कितें आसा म्हाजें काम भारतीय जनता पार्टीचें सावर्डे मतदारसंघाक आनी गोंयच्याय विविध तालुक्यात म्हजें काम बऱ्यापैकी आसा तेन्ना डेफिनेटली म्हाका भारतीय जनता पार्टी ह्या निवडणुकीची उमेदवारी दितली. आमची आज रिक्वेस्ट आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन की जर ह्या वेळार ज्या ज्या गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका तांणी ह्या वेळार 2 कामां गॅरंटी करूंक जाय. एक म्हळ्यार आम आदमी पार्टीक पूर्ण बहुमतान मोठ्या संख्येन निवडून हाडचे आनी दुसरें म्हळ्यार काँग्रेस पार्टीक आज 0 सीट्स हाडपाची खूब गरज जाल्ली आसा. आमी पळयता की फाल्यां जर आम आदमी पार्टीक 1-2-3 सीट कमी पडले बहुमताचे 17-18 मेळ्ळे आनी काँग्रेस पार्टीक 5-6 मेळ्ळे जाल्यार परत शक्यता आसा की हे 5-6 सीट सुद्दां हे काँग्रेस पार्टी बीजेपीक विकून आनी बाकीचे तर आमी पळयल्या मगो गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट ते लायनीन राविल्लेच असतात आपलो भाव कितलो मेळटा तो घेवन बीजेपीक विकून वचपाक. थोडे सुद्दां सीट कमी पडले जाल्यार इट इज व्हेरी पॉसिबल की 2017 जे जाले ते परत 2022 जावंक शकता. तर हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की ह्या वेळा आम आदमी पार्टीक तर निवडून हाडाच बहुमतान पूण हेंय गॅरंटीत करात की काँग्रेस पार्टीचो गोंयान एक सुद्दां सीट येवचो न्ही. काँग्रेस शूड बिकम 0 इन गोवा. भाजपान आज परिस्थिती अशी हाडल्या की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणच्या पेक्षा आज तांची अशी आसा की भाजप आनी काँग्रेस एक आसा अशें दाखोवन दिल्लें आसा खंय तरी. काँग्रेस मुक्त भाजप तांणी स्वता केला आमी भारत तांणी स्वता केला. कसो केला की तांचे प्रत्येक आमदार ते विकत घेता. पॉलिटिकली जेन्ना डेमोक्रेटीक प्रोसेसान जर काँग्रेस भायर पडटा तेन्ना वेगळो विशय आशिल्लो. आमी फाटल्या इलेक्शनाकय पळयलें की लोकांनी मॅक्सिमम मॅन्डेट काँग्रेस आमदारांक दिल्ली पूण इतले आसून काँग्रेस सरकार घडोवंक शकली ना आनी प्रोबेबली त्या वेळार ती एक कॉन्स्पिरसी आशिल्ली की सरकार घडोवप ना आनी बीजेपीक एक चान्स दिवप सरकार घडोवपाक आनी मागीर तांचे आमदारांनी स्वताक बीजेपीक विकले. आज परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेसा कडेन फक्त 2 आमदार उरल्या जे प्रोबेबली आपली बोली लावपाक गेल्ले पूण प्रोबेबली एक अपेक्षीत बोली न लागिल्ल्या कारणान ते हांगा आसात. पूण परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणटा आसतना जर डेमोक्रेटीक प्रोसेस सायडीन दवरून पयशांनी तांकां विकत घेतले आसा जाल्यार ते दॅट इज एब्सोल्युटली against political sin, against democratic process, against people of Goa and India. देखिए इसमें हमारे पास एक तो डेडिकेटेड टीम्स हमने लगा रखी, इससे बताया फ्लाइंग स्क्वाड है, वीडियो व्यूइंग टीम है, देन ऑब्जर्वर्स रहेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं. सो फर्स्ट इज लॉट ऑफ ऑफिसर्स आर देयर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन. Then our citizens and media, they have to play a very major role in ensuring that all the guidelines are met, and ultimately see COVID safety is for safety of citizens. When any violation of the guidelines are noticed, it is a matter of public safety, so we are alert and we request citizens also to be on alert and they must tell us in case any violation is noted. फेक न्यूज़ पे हमारा 2 स्ट्रैटेजी है. एक है कि वी हैव रन ए कैंपेन इन द लास्ट इलेक्शन ऑल्सो. दिस इलेक्शन वी आर गोइंग टू हैव मेजर कैंपेन टारगेटिंग फेक न्यूज़. दैट फॉर्चुनेटली गोवा इज, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मोबाइल यूसेज. द पीपल आर वेरी स्मार्ट हियर. दे नो हाउ टू वेरीफाई एनी इंफॉर्मेशन. आई डोंट फील दैट people will be guided by fake news, but we will further be having a campaign targeting fake news. That is one. Second, if we notice any fake news or any kind of violations, then Honorable Election Commission of India has set a clear mechanism for removal of such posts from the social media platforms, in addition to taking any legal action if it deems fit. But we are fully alert
टू काउंटर एनी फेक न्यूज़ और एनी काइंड ऑफ मिस्चीवियस पोस्ट। नहीं, देखिए, इसके लिए जो हमारा एब्सेंटी वोटर्स के लिए पूरा डिटेल गाइडलाइन बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, और हमारी पोलिंग टीम जाएगी उनके लिए, अलग से डेजिग्नेटेड पोलिंग टीम रहेगी, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बताया जाएगा कि इस समय आपकी जो पोलिंग टीम है वो पहुंचेगी। इवन दे आर हैविंग राइट टू बी प्रेजेंट देयर, दैट इज वन। सेकेंड, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इलेक्शन, so that can't be violated. So that means the voter will have complete secrecy when they are casting the vote. It is their duty also and the right also. See, webcasting is a process by which we monitor the polling process within the polling stations. So it helps in ensuring that the polling goes smoothly and nobody create any disturbance at the polling stations. And further, with the help of IIT Goa, they have developed a system on computer vision technology, and we have named it Election Eye. We will be deploying it for the first time, and through technology itself we will monitor if there is any crowding or not, and it will give us a real-time alert. BLOs, after once the list of the candidates is clear, then BLOs will give them Form 12D, and those Forms 12D which are received by the returning officer will be considered for that those person. It is not mandatory for either senior citizens or person with disability to vote through postal ballot. They are most welcome to come to our polling stations. So these people, those voters who want to avail absentee voting facility, then teams will be sent to their place, their houses, along with the videographer to record the entire process, and candidates will be informed for the voting, and at the same time they will take back their postal ballot. Minimum 100 polling stations we will be managed by the women officials, and then we are targeting minimum 5 polling stations to be managed by persons with disability officials, that is PWD officials, and they are very enthusiastic and very much coming forward to showcase to the world about their capability in managing elections. साळकर ज्वेलर्स, अस्सल भांगराची वळख साळकर ज्वेलर्स. वेगवेगळे नवे तसेच पारंपरिक पॅटर्न, तुमच्या सुंदरतेक आनीक सोबीतकाय दिवपी उत्तम दर्जाचे भांगर साळकर ज्वेलर्स. पत्तो साळकर ज्वेलर्स, शॉप नंबर 41, कदम बस स्टँड, पणजी, गोंय. तसेच शॉप नंबर 7, साळकर कॉम्प्लेक्स, कोलवाळे, बार्देस, गोंय. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. क्या 10 लोगों की राय 10 करोड़ लोगों की राय हो सकती है? क्या आपके मोहल्ले की राय पूरे प्रदेश की राय हो सकती है? क्या एक समुदाय की राय सारे जनमानस की राय हो सकती है? तो मात्र कुछ लोगों से पूछी गई राय ओपिनियन पोल कैसे हो सकता है? जी मीडिया लाखों लोगों की राय लेकर जन ला रहा है देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी ओपिनियन पोल. पसीने में भी
आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डीओ का जिद्दी परफ्यूम। ही काय टोटल 22 सेकंड मायकलाचे बाकी हा अजून काय फक्त मग प्रसाद का सांगा कसं खबर सपोज टू कम ओके आता ते बिचोली मतदारसंघ पडत जाल्यार नेक्स्ट टाइम तुम्ही कशें पळयता? आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट डेफिनेटली आय विल बी ओके एज फार एज डेव्हलपमेंट जेन्ना तुमकां स्पिकराचो पोस्ट मेळ्ळो प्लस तुमी गोवमेंटान आशिल्ले पयले फुली गोवमेंटाचे सो हाऊ डू यू सी द डेव्हलपमेंट ऑफ दिसची जनता जी आसा द पीपल ऑफ द दे आर हॅपी विथ माय परफॉर्मन्स डेफिनेटली दे विल होल्ड मी अँड गेट इलेक्टेड सो टिकेट तुमकांच येस कोणाक ना थँक्यू सातेरी माते श्री रवळनाथ पंचायतन देवता तसेच या स्थळाचे इतर पंचायतन देवता आज तुमच्या चरणाकडे केदार नाईक मायकल लोबो तुमच्या चरणाकडे अनन्य भावे शरण येऊन तुमच्या चरणाकडे सेवा करता ते पाहून कोण घे जे म्हणता तुमच्या नावार म्हणता जे म्हणता येणाऱ्या म्हणता 14 फेब्रुवारीक म्हणता जे म्हणता सालेगाव मतदारसंघातर्फे जे म्हणता काँग्रेस पक्षातर्फे म्हणता जे म्हणता आज म्हणता गिरी सारखे स्थान जी म्हणटा फेरेक म्हणटा सुरुवात म्हणटा करता थंयसर म्हणटा कसले म्हणटा अडीअडचण कसले म्हणटा व्यत्यय कसले म्हणटा त्रास म्हणटा जाय नासना तुम्हा देवदेवतांच्या कृपा आशीर्वादात मनासारखं म्हणटा ज्या ज्या घरो वयता थंयसर म्हणटा सगळ्यांचो म्हणटा बरो प्रतिसाद लाभलो आज हांवें गिरी गांवांच्यान देवी देवतांचो आशीर्वाद घेवन तसोच म्हाजे सगळे कार्यकर्त्यांचो आशीर्वाद घेवन सगळ्याकून मेन मायकल सराचो आशीर्वाद घेवन आनी सगळे कार्यकर्ते आज हांगा जमल्या तेंच्यांनी म्हाका आशीर्वाद दिवन आमी गिरी गांवांच्यान आयज आमची कॅम्पेन चालू केल्या भरपूर आमकां हांगा सपोर्ट आसा तुमी पळयलां आसतलें लोक कशे आयले भायर सरल्यात ते आयच्यान हांगच्यान ही सुरवात गिरी गांवच्यान आमी कॅम्पेनींग चालू केल्या आनी फुडल्या दिसांनी सही पंचायतींनी आमी पावतले आज तुम्ही कॅम्पेनिंग सुरू केला तुमच्या बरोबर मायकल लोबो हे बीजेपीचे हे कसे गेले हांवें लास्ट टायमूच सांगलेलें मायकल सरान जेन्ना टुगेदर फॉर बार्देस म्हटलेलें आनी आमी टुगेदर फॉर सालिगांव मायकल सरान जर आमकां ब्लेसिंग दिलें जाल्यार आमी सामके सगळ्याकून लक्की म्हणटा पळय तशें आसतलें म्हणून हांव मायकल सराचें देव बरें करूं म्हणटा आयज सरान हांगा येवन आमकां आपलें ब्लेसिंग म्हाका तशेंच म्हज्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक हांगा ब्लेसिंग दिल्या म्हणून तुमच्या सालिगांव मतदारसंघात जे बीजेपीन जयेश बाबा घेतला आणि खुबशे बीजेपी कार्यकर्ते दुखावले कितको सपोर्ट तुमकां जे दुखावलेले आसा तेजो मेळटा तुमकां आतां तुमी जे काही फाटल्या दिसांनी जाला ताच्या फाटल्यान तुमी पळयलां आसतलें आमी टुगेदर फॉर सालिगांव ही एक मिटींग घेतलेली आनी त्या मिटिंगेन घेतलेले 99.9% लोक आयज हांगा हाजीर आसा टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून जे आमी एक धोरणां धरलेली फुडें वचपाची ते सगळे धोरणां आमी तशेंच वांगडा आसा सगळे एकठांय आसा आनी त्या हितूनच आमी आयज हांगच्यान कॅम्पेन चालू केलें आनी तुमी ते सगळे 99.9% लोक जे थंय आसले ते हांगा पळयता सर मायकल सर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आयच्यान ही कॅम्पेन आमी चालू करता हे काँग्रेस पार्टीचेर तुमकां खबर आसतली हांवें प्रवेश केल्लो आसा आनी आयच्यान हांगच्यान कॅम्पेन आमी हांगा काँग्रेसीची सालिगांव मतदारसंघात चालू करता मंत्री बाब तुम्ही भाजपचे आमदार आसात जय साळगांवकर भाजपचो आसा अशें आसतना आयज केदारा फाटसून रावपाक कारण कितें पडलें हेचो प्रश्न तुमकां फाल्यां दितले हेचो उत्तर सारकें जे प्रश्न तुमी केला पळय तो आयज लेजिस्लेटर्स डे आमचो आमदाराचो दीस सो आयच्या दिसा कांय अशुभ उलोवप ना आनी सगळे बरे तितले आयच्यान सुरवात जाता आनी जे कितें आहा पळय ते तुमकां आन्सर हेचो फाल्यां मेळटलो प्रवेश करतात कितपत खरें आसा आयज आमी हिंगासर येयल्ले आहा देवीचे ब्लेसिंग घेवपाक 7 खुर्साचे ब्लेसिंग घेवन आमी फुडें मारता पावल आनी जे फुडें पावल मारता इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल गोवन्स आयज गोंयकारांक बरे लोक जाय
आयज गोंयकारांक बरे आमदार जाय. उमेदवार जेन्ना इलेक्शनाक फुडें सरता ते कॅन्डिडेट आसता आनी मागीर फुडें ते आमदार जाता. बरे आमदार जर लोकांक जाय जाल्यार लोकांनी आयज निर्णय करचो पडटलो. लोकांनी आयज डिसिजन घेवचें पडटलें आनी ते डिसिजन शूड बी गोवा. गोवा पळोवन डिसिजन घेवचें पडटलें. हें गोंय आमचें धाकटुलें आहा तें आमकां सांबाळून दवरपाक जाय फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. फुडले पिळगेक म्हणटा आमी, नाजाल्यार गोंय उरचें ना. त्या खातीर आमी आयज भायर सरलेले आहा. आयज लेजिस्लेटर्स डे. आयज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली काल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. फुडले लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन बरे आमदार येवचे हे म्हाजे मागणे देवाच्या फुडल्यान. आनी देवी आशिर्वाद घालतली गोंयभर लोकांच्या मनान घालतली बरे आमदार निवडून हाडपाक. कांयच पळोवप ना न्ही, आमदार बरे निवडून हाडप आनी एक पार्टीच्या फाटल्यान रावप अशें तोडफोड जावंक जायना न्ही. एक पार्टीच्या फाटल्यान रावन एका पक्षाक कंप्लीट मॅन्डेट दिवप. एका पक्षा फाटल्यान सगळे लोक रावप, 22 सीट दिवप आनी फुडलो सरकार जी 5 वर्सां चलतली थिंगा आनी एका ओडून हाडया तेका ओडून हाडया, ह्या लिडराक हाडया त्या लिडराक चोरया त्या लिडराक हे करया, हें बंद जावपाक जाय. सरकार घोट करपाक जेन्ना थोडे आमदार निवडून येता तेन्ना सरकार घोट करपाक कोणूय हाडटा, ह्या आडीन त्या आडीन उडयो मारीत हाडटा. आनी म्हाका दिसता आयज टायम येयल्लो आसा आनी लोकांक 34 days दिल्ले आहा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान. 30 आनी 4 दीस लोकांनी चिंतपाची गरज आयज की गोंयांक मार्गदर्शन करपी कोण आहात, कोण उरल्या आनी कोण बरे आमदार आनी खंयचो पक्ष बरो गोंय सांबाळतली आनी फुडें व्हरतली. ह्या निर्णयाचेर लोकांनी डिसिजन घेवपाची गरज आहा. डिसिजन घेवपाची गरज आहा. बरे कॅन्डिडेट ना अशें दिसता ते आमी सगळे आयजूच सांगीत जाल्यार कशें जातलें. आयज लेजिस्लेटर्स डे, फाल्यां आयज आमदार आहा सो फाल्यां उलोवया सगळी गजाल. बीजेपीन बरे कॅन्डिडेट ना अशें दिसता. हांव पार्टीन जो आहा तितून येदे व्हडले लिडर आहा ते लिडरांक पळोवपाकूच आमकां अशें करचें पडटलें मान. ते मान अशी करूंक जाय खाली देवाक, लिडरांक न्हू. चड व्हडले लिडर आहा त्या लिडरांची नांवांय घेवया नाका आतां. चलया तर सालिगांव म्हणून जो आमी जे मंच केल्लो आसा हो सगळ्या मंचाचो तेंको आयज केदार नायकाक दिल्लो आसा आनी मोठ्या संख्येन सगळे आमचे कार्यकर्ते पिलेन गांवचे, गिरीचे, सांगोंडा, सालिगांव जे नेरुलचे जे कार्यकर्ते आसा सगळे आयज केदाराक हांगा सपोर्ट दिवपाक येयल्ले आसा. आनी आमी 100% सांगता हो शीट आसा केदार नायकाचो हो 100% आमी जिखोवन हाडटले आनी आमी जिखतले. वायट दिशेन वयतात ते आमकां तांकां सरळ मार्गाचेर हाडपाक जाय. कित्याक आयज हे तर आमी कार्यकर्ती अशे दुखावले रावात जाल्यार फुडें वायट परिणाम जावंक शकता. तेन्ना आमकां पार्टीच्या लिडरांक दाखोवन दिवंक जाय की अशें आमच्या सालिगांवाचेर अत्याचार हो घडला न्हू तो आनी घडोवं नाकान. तुमी जो मनीस एक 5 वर्सां पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता, 15 दीस आदी सुद्दां अगेन्स्ट उलयता त्या कार्यकर्त्याक तुमी त्या लिडराक तुमी दुसरे पार्टीचो ताका आयज वखदां तुमी घेतात. आनी 4 वरां आदी तुमी आमकां सांगतात. हे अशें जावं उपकारना. तेन्ना लागून आमी आमच्या सालिगांव मतदारसंघान एक टुगेदर फॉर सालिगांव हो म्हणून एक आमी ग्रूप तयार केलो आनी तो ग्रूप आमी आयज जो आमचो एक भाव ताका सांगलो आमी तूं खंयचे पार्टीन प्रवेश कर. तेन्ना तेणी काँग्रेस पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा. तेन्ना ताका आमचो फूल पाठिंबा आसतलो नो डावट. 6 पंचायतींनी आमी ताका लीड दितले आनी जिखून हाडटले. उमेदवार आसा तांकां पाठिंबा दिल्लो आसा, कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? आयज आमी देव बडगेश्वराच्या पांया कडेन सकाळी फुडें प्रार्थना करून तशेंच देवी सातिरे कडेन हांगा गिरी आमी प्रार्थना करून प्रचंड अशी संख्येन आमी सगळे साळगांवाचे लोक हांगा सगळे भायर सरलेले आहा. आनी आमचो टुगेदर फॉर सालिगांव हो आमचो जो टीम आहा ही सगळी केदाराच्या फाटल्यान आहा.
आमी केदाराक मोठ्या मताधिकान निवडून हाडटले आनी विधानसभेन धाडटले. ते करता आमकां एटलिस्ट कितें तरी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें तरी घेवंक ना. पूण आमी कित्याक टुगेदर फॉर सालिगांव म्हूण आमचो एक कॅन्डिडेट आसलो केदार आनी रुपेश. पूण जे सर्वे प्रमाणे जे फुडें गेले तेन्ना केदाराचें नांव सदांच फुडें येवंक लागलें आनी फुडें कित्याक ऑलमोस्ट केदार हो रेज मागूचो सरपंच आनी तेणी त्या पंचायतीन बरी कामां केल्ली आहा. केदारबाई जिंकतलो जिंकतलो रे जिंकतलो केदारबाई जिंकतलो जिंकतलो रे जिंकतलो केदारबाई जिंकतलो जिंकतलो रे जिंकतलो केदारबाई जिंकतलो. हीरोगिरी करना का माइक काट नहीं करे सर भाई हमने परमिशन दिया हुआ है. परमिशन नहीं अभी लगा माइक खत्म नहीं करना है. मैंने क्या बोला था नहीं करना है बस खत्म. मैंने किया था ये क्या है मजाक चल रहा है. अरे मेरा नौकरी है इधर तुम्हारा नहीं है. तुम लोग अपना पेट करने के लिए आए इधर. अरे आई सांगू ना त्याला साहेब असं एक रिक्वेस्ट आहे तुका परमिशन तो लिया हुआ है सर. परमिशन तो लिया है ना. कोण सांगले माझा गरज माझे स्टाफ सर हे लडक्या आहे माझ्या स्टाफाने हिरोगिरी कोण आहे आता हे सगळे मतदारसंघात सध्या आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक आमी सध्या भर दिल्लो आसा. बरो प्रतिसाद मेळटा. भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आसा तें फुडें व्हरता. आयज हांव गोवा लेजिस्लेटर डे मनोवपाक आयिल्लो हांगासर आनी बरें दिसलें हांगासर. थिंगा म्हाका दिसता खूब जाण इच्छूक आसा हेजेर तुमचें कशें म्हणणें आसतात न्ही. जी पार्टी बरें काम करता आणि माझ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे बऱ्यापैकी काम चालू आहे. त्या प्रमाणे इच्छुक असतलेच. काम जे बऱ्यापैकी चालू आसा ते प्रमाणे खुबशे आम्ही काम केला. फाटले 3 वर्सां भारतीय जनता पार्टी 2019 साकून आम्ही प्रवेश केला. 2019 साकून जे सावर्डे मतदारसंघाचे संघटन आसा ते आम्ही घट केल्लें आसा. ते प्रमाणे
सावड्डे मतदारसंघात 80% वोटर भारतीय जनता पार्टीचे आसा. ना पण जॉबाचे- तिकीट मेळटले काय म्हणून हय डेफिनेटली आतां तिकेट जॉबाचे कशें पळयता तुमी ते जॉब आतां ते होल्डार उरल्या जॉब पळय जे होल्डार उरल्या ते आतां आमचे सरकार फुडें फॉर्म करतले आनी जॉब जे आसा ते लोकां फुडें पावयतले. बट जो स्कॅम म्हणून तो आरोप केला पळय ताचो कितलो इफेक्ट जातलो तुमकां? आतां पळय स्कॅम म्हणून आरोप करप हें वेगळें, पूण स्कॅम आमी काय केलें ना. जें कितें प्रोसिजर आसा पोस्ट घेवपाचे ते प्रोसिजर फॉलोअप करूनच आमी हे पोस्ट फुडें व्हेल्ले आसा. ज्यो एग्जाम जाल्ली आसा सगळें सिलेक्शन जाल्लें. सो तुमी कॉन्फिडंट तुमकां तिकेट मेळटली म्हणून? हय 100%. गणेश गांवकाराचें नांव येता. ना हांव तें कोणाचें नांव घेयना, पूण म्हाजें कितें आसा म्हाजें काम भारतीय जनता पार्टीचें सावड्डे मतदारसंघाक आनी गोंयच्याय विविध तालुक्यात म्हाजें काम बऱ्या पैकी आसा. तेन्ना डेफिनेटली म्हाका भारतीय जनता पार्टी ह्या निवडणुकीची उमेदवारी दितली. आमची आज रिक्वेस्ट आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन की जर ह्या वेळा ज्या ज्या गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका तांणी ह्या वेळा 2 कामां गॅरंटी करूंक जाय. एक म्हळ्यार आम आदमी पार्टीक पूर्ण बहुमतान मोठ्या संख्येन निवडून हाडचे आनी दुसरें म्हळ्यार काँग्रेस पार्टीक आज 0 सीट्स हाडपाची खूब गरज जाल्ली आसा. आमी पळयता की फाल्यां जर आम आदमी पार्टीक एक 2-3 सीट कमी पडले बहुमताचे 17-18 मेळ्ळे आनी काँग्रेस पार्टीक 5-6 मेळ्ळे जाल्यार परत शक्यता आसा की हे 5-6 सीट सुद्दां हे काँग्रेस पार्टी बीजेपीक विकून आनी बाकीचे तर आमी पळयल्या मगो गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट ते लायनीन राविल्लेच आसतात आपलो भाव कितलो मेळटा तो घेवन बीजेपीक विकून वचपाक. थोडे सुद्दां सीट कमी पडले जाल्यार इट इज व्हेरी पॉसिबल की 2017 जे जाले ते परत 2022 जावंक शकता. तर हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की ह्या वेळा आम आदमी पार्टीक तर निवडून हाडाच बहुमतान, पूण हेंय गॅरंटीत करात की काँग्रेस पार्टीचो गोंयान एक सुद्दां सीट येवचो न्ही. काँग्रेस शूड बिकम 0 इन गोवा. भाजपान आज परिस्थिती अशी हाडल्या की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणच्या पेक्षा आज तांची अशी आसा की भाजप आनी काँग्रेस एक आसा अशें दाखोवन दिल्ले आसा खंय तरी. काँग्रेस मुक्त भाजप तांणी स्वता केला, आमी भारत तांणी स्वता केला. कसो केला की तांचे प्रत्येक आमदार ते विकत घेता. पॉलिटिकली जेन्ना डेमोक्रेटीक प्रोसेसान जर काँग्रेस भायर पडटा तेन्ना वेगळो विशय आशिल्लो. आमी फाटल्या इलेक्शनाकय पळयलें की लोकांनी मॅक्सिमम मॅन्डेट काँग्रेस आमदारांक दिल्ली, पण इतले आसून काँग्रेस सरकार घडोवंक शकली ना आनी प्रोबेबली त्या वेळार ती एक कॉन्स्पिरसी आशिल्ली की सरकार घडोवप ना आनी बीजेपीक एक चान्स दिवप सरकार घडोवपाक आनी मागीर तांचे आमदारांनी स्वताक बीजेपीक विकले. आज परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेसा कडेन फक्त 2 आमदार उरल्या जे प्रोबेबली आपली बोली लावपाक गेल्ले पण प्रोबेबली एक अपेक्षीत बोली न लागिल्ल्या कारणान ते हांगा आसत. पण परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणटा आसतना जर डेमोक्रेटीक प्रोसेस सायडीन दवरून पयशांनी तांकां विकत घेतले आसा जाल्यार दॅट इज एब्सोल्युटली अगेन्स्ट पॉलिटिकल सीन, अगेन्स्ट डेमोक्रेटीक प्रोसेस, अगेन्स्ट पीपल ऑफ गोवा एंड इंडिया. देखिए इसमें हमारे पास एक तो डेडिकेटेड टीम्स हमने लगा रखी, इससे बताया फ्लाइंग स्क्वाड है, वीडियो व्यूइंग टीम है, देन ऑब्जर्वर्स रहेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं. सो फर्स्ट इज लॉट ऑफ ऑफिसर्स आर देयर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन. Then our citizens and media, they have to play a very major role in ensuring that all the guidelines are met, and ultimately see COVID safety is for safety of citizens. When any violation of the guidelines are noticed, it is a matter of public safety, so we are alert and we request citizens also to be on alert and they must tell us in case any violation is noted. फेक न्यूज़ पे हमारा 2 स्ट्रेटजी है. एक है कि वी हैव रन ए कैंपेन इन द लास्ट इलेक्शन ऑल्सो. दिस इलेक्शन वी आर गोइंग टू ए मेजर कैंपेन टारगेटिंग फेक न्यूज़. दैट फॉर्चुनेटली गोवा इज, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट in terms of literacy, in terms of network, mobile usage. The people are very smart here. They know how to verify any information. I don't feel that
people will be guided by fake news, but we will further be having a campaign targeting fake news. That is one. Second, if we notice any fake news or any kind of violations, then Honorable Election Commission of India has set a clear mechanism for removal of such posts from the social media platforms, in addition to taking any legal action if it deems fit. But we are fully alert to counter any fake news or any kind of mischievous posts. नहीं देखिए, इसके लिए जो हमारा एब्सेंटी वोटर्स के लिए पूरा डिटेल गाइडलाइन बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, और हमारी पोलिंग टीम जाएगी उनके लिए अलग से डेजिग्नेटेड पोलिंग टीम रहेगी, और जो कैंडिडेट्स उनको भी बताया जाएगा कि इस समय आपकी जो पोलिंग टीम है वो पहुंचेगी. इवन दे आर हैविंग राइट टू बी प्रेजेंट देयर. दैट इज वन. सेकेंड, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इलेक्शन, so that can't be violated. So that means the voter will have complete secrecy when they are casting the vote. It is their duty also and the right also. See, webcasting is a process by which we monitor the polling process within the polling stations. So it helps in ensuring that the polling goes smoothly and nobody create any disturbance at the polling stations. And further, with the help of IIT Goa, they have developed a system on computer vision technology, and we have named it Election Eye. We will be deploying it for the first time, and through technology itself we will monitor if there is any crowding or not, and it will give us a real-time alert. BLOs, after once the list of the candidate is clear, then BLOs will give them Form 12D, and those Forms 12D which are received by the returning officer will be considered for that those person. It is not mandatory for either senior citizens or person with disability to vote through postal ballot. They are most welcome to come to our polling stations. So these people, those voters who want to avail absentee voting facility, then teams will be sent to their place, their houses, along with the videographer to record the entire process, and candidates will be informed for the voting, and at the same time they will take back their postal ballot. Minimum 100 polling stations we will be managed by the women officials, and then we are targeting minimum 5 polling stations to be managed by persons with disability officials, that is PWD officials, and they are very enthusiastic and very much coming forward to showcase to the world about their capability in managing elections. क्या 10 लोगों की राय 10 करोड़ लोगों की राय हो सकती है? क्या आपके मोहल्ले की राय पूरे प्रदेश की राय हो सकती है? क्या एक समुदाय की राय सारे जनमानस की राय हो सकती है? तो मात्र कुछ लोगों से पूछी गई राय ओपिनियन पोल कैसे हो सकता है? जी मीडिया लाखों लोगों की राय लेकर जल्द ला रहा है देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी ओपिनियन पोल. पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, और ये आपको नहीं छोड़ेगा. रियल मैन डीओ का सिद्धि परफ्यूम. साळकर ज्वेलर्स, अस्सल भांगराची ओळख साळकर ज्वेलर्स. वेगवेगळे नवे तसेच पारंपरिक पॅटर्न तुमच्या सुंदरतेक आनीक सोबीतकाय दिवपी उत्तम दर्जाचे भांगर साळकर ज्वेलर्स.
पत्तो साळकर ज्वेलर्स शॉप नंबर 41 कदम बस स्टँड पणजी गोंय तशेंच शॉप नंबर 7 साळकर कॉम्प्लेक्स कोलवाळे बार्देस गोंय. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. तो हेलो गाइस, आज हम बताने वाले अच्छा सा फ्लावर जो दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है। तो चलो बनाते हैं अपने फ्लावर। सबसे पहले आपको एक लेना है लॉन्ग पेपर। आपके ऐसे ही 18 पेपर कट करना है। आपको इस पेपर को साइड में गम लगा के ऐसे चिपकाना है। आपको ऐसे ही ज्यादा करना है, तो चलो ज्यादा करते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए हमने इतने सारे कर लिया। अब हमें बीच में से गम लगाना चाहिए जो हमने वो चिपकाया था उधर। वैसे बो टाइप जैसे करिए, तो अच्छा दिखेगा ना फ्लावर। इसलिए आपको बोट जैसा टाइप करना है। चलो तो इनको भी इतने सारे हैं, उनको भी करते हैं अब। चलो तो ये देखिएगा, जब हमने 18 पेपर के ऐसे ही कर लिए, आप भी ऐसे ही 18 क्या 10 लोगों की राय 10 करोड़ लोगों की राय हो सकती है? क्या आपके मोहल्ले की राय पूरे प्रदेश की राय हो सकती है? क्या एक समुदाय की राय सारे जनमानस की राय हो सकती है? तो मात्र कुछ लोगों से पूछी गई राय ओपिनियन पोल कैसे हो सकता है? जी मीडिया लाखों लोगों की राय लेकर जन ला रहा है देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी ओपिनियन पोल। पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डीओ का सिद्धि परफ्यूम।
साळकर ज्वेलर्स, अस्सल भांगराची वळख साळकर ज्वेलर्स. वेगवेगळे नवे तसेच पारंपरिक पॅटर्न तुमच्या सुंदरतेक आनीक सोबीतकाय दिवपी उत्तम दर्जाचे भांगर साळकर ज्वेलर्स. पत्तो साळकर ज्वेलर्स, शॉप नंबर 41, कदम बस स्टँड, पणजी, गोंय. तसेच शॉप नंबर 7, साळकर कॉम्प्लेक्स, कोलवाळे, बार्देस, गोंय. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. ही काय नोट बाय सेकंड मायकलाच्या बाकी अजून काय फक्त प्रसाद गावकरान सांगला कसं गाव सपोज टू कम ओके आता थिंग बिचोली मतदारसंघ पळयत जाल्यार नेक्स्ट टाइम तुम्ही कशें पळयता आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट and definitely I will win. Okay. As far as development, जेन्ना तुमकां स्पीकराचो पोस्ट मेळ्ळो प्लस तुम्ही गव्हर्मेंटान आशिल्ले पयले रुलींग गव्हर्मेंटाचे सो हाऊ डू यू सी द डेव्हलपमेंट ऑफ द जनता जी आसा द पीपल ऑफ द दे आर हॅपी विथ माय परफॉर्मन्स डेफिनेटली दे विल वोट मी एंड गेट इलेक्टेड सो टिकेट तुमकांच येस कोणाक ना थँक्यू. सांगली माते श्री रवळनाथ पंचायतन देवता तसेच या स्थळाचे इतर पंचायतन देवता आज तुमच्या चणाकडे केदार नाईक मायकल लोबो तुमच्या चणाकडे अनन्य भावे शरण येऊन तुमच्या चणाकडे सेवा करता ते पाहून करून घे. जे म्हणता तुमच्या नावार म्हणता जे म्हणता येणाऱ्या म्हणता 14 फेब्रुवारीक म्हणता जे म्हणता सानेगाव मतदारसंघातर्फे जे म्हणता काँग्रेस पक्षातर्फे म्हणता जे म्हणता आज म्हणता गिरी सारखे स्थान जी फेरीक म्हणटा सुरुवात म्हणटा करता थंयसर म्हणटा कसले म्हणटा अडी अडचण कसले म्हणटा व्यत्यय कसले म्हणटा त्रास म्हणटा जायनाच ना. तुम्हा देव देवतांच्या कृपा आशीर्वादात मनासारखं म्हणटा ज्या ज्या घरो वयता थंयसर म्हणटा सगळ्यांचो म्हणटा बरो प्रतिसाद लाभलो. स्टार्ट केला आज हांवें गिरी गांवांच्यान देवी देवतांचो आशीर्वाद घेवन तसोच माझे सगळे कार्यकर्त्यांचो आशीर्वाद घेवन सगळ्याकून मेन मायकल सराचो आशीर्वाद घेवन आनी सगळे कार्यकर्ते आज हांगा जमल्या तांच्यांनी म्हाका आशीर्वाद दिवन आमी गिरी गांवांच्यान आयज आमची कॅम्पेन चालू केल्या. भरपूर आमकां हांगा सपोर्ट आसा. तुमी पळयलां आसतलें लोक कशे आयले भायर सरल्यात ते. आयच्यान हांगच्यान ही सुरवात गिरी गांवच्यान आमी कॅम्पेनींग चालू केल्या आनी फुडल्या दिसांनी सही पंचायतीन आमी पावतले. आज तुम्ही कॅम्पेनिंग सुरू केला तुमच्या बरोबर मायकल लोबो हे बीजेपीचे हे कसे गेले. हांवें लास्ट टायमूच सांगलेलें मायकल सरान जेन्ना टुगेदर फॉर बार्देस म्हटलेलें आनी आमी टुगेदर फॉर सालिगांव मायकल सरान जर आमकां ब्लेसिंग दिलें जाल्यार आमी सामके सगळ्याकून लक्की म्हणटा पळय तशें आसतलें म्हणून हांव मायकल सराचें देव बरें करूं म्हणटा. आयज सरान हांगा येवन
आमकां आपले ब्लेसिंग म्हाका तशेंच म्हज्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक हांगा ब्लेसिंग दिल्या म्हणून. तुमच्या सालिगांव मतदारसंघात जे BJPन जयेश बाबा घेतला आणि खुबशे BJP कार्यकर्ते दुखावले, कितको सपोर्ट तुमकां जे दुखावलेले आसा तेजो मेळटा तुमकां आतां? तुमी जे काही फाटल्या दिसांनी जाला ताच्या फाटल्यान तुमी पळयलो आसतलें आमी टुगेदर फॉर सालिगांव ही एक मिटींग घेतलेली आनी त्या मिटिंगेन घेतलेले 99.9% लोक आयज हांगा हाजीर आसा. टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून जे आमी एक धोरणां धरलेली फुडें वचपाची, ते सगळे धोरणां आमी तशेंच वांगडा आसा, सगळे एकठांय आसा आनी त्या हितूनच आमी आयज हांगच्यान कॅम्पेन चालू केलें आनी तुमचे सगळे 99.9% लोक जे थंय आसलेले ते हांगा पळयता आसता. आनी एक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की आयच्यान ही कॅम्पेन आमी चालू करता हे काँग्रेस पार्टीचेर तुमकां खबर आसतली हांवें प्रवेश केल्लो आसा आनी आयच्यान हांगच्यान कॅम्पेन आमी हांगा काँग्रेसीची सालिगांव मतदारसंघान चालू करता. मंत्री बाब, तुम्ही भाजपचे आमदार आसात, जयेश साळगांवकर भाजपचो आसा, अशें आसतना आयज केदारा फाटसून रावपाक कारण कितें पडलें? हेचो प्रश्न तुमकां फाल्यां दितले. हेचो उत्तर सारकें जे प्रश्न तुमी केला पळय तो, आयज लेजिस्लेटर्स डे आमचो, आमदाराचो दीस. सो आयच्या दिसा कांय अशुभ उलोवप ना आनी सगळे बरे तितले आयच्यान सुरवात जाता. आनी जे कितें आहा पळय ते तुमकां आन्सर हेचो फाल्यां मेळटलो. प्रवेश करतात कितपत खरें आसा? आयज आमी हिंगासर येयल्ले आहा देवीचे ब्लेसिंग घेवपाक. 7 खुर्साचे ब्लेसिंग घेवन आमी फुडें मारता पावल, आनी जे हे फुडें पावल मारता इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल गोवन्स. आयज गोंयकारांक बरे लोक जाय, आयज गोंयकारांक बरे आमदार जाय. उमेदवार जेन्ना इलेक्शनाक फुडें सरता ते कॅन्डिडेट आसता आनी मागीर फुडें ते आमदार जाता. बरे आमदार जर तर लोकांक जाय जाल्यार लोकांनी आयज निर्णय करचो पडटलो, लोकांनी आयज डिसिजन घेवचें पडटलें आनी ते डिसिजन शूड बी गोवा पळोवन डिसिजन घेवचें पडटलें. हें गोंय आमचें धाकटुलें आहा तें आमकां सांबाळून दवरपाक जाय फॉर द जनरेशन नेक्स्ट, फुडले पिळगेक म्हणटा आमी. नाजाल्यार गोंय उरचें ना, त्या खातीर आमी आयज भायर सरलेले. आयज लेजिस्लेटर्स डे, आयज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली काल कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. फुडले लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन बरे आमदार येवचे हे म्हाजे मागणे देवाचे फुडल्यान, आनी देवी आशिर्वाद घालतली गोंयकारांक, लोकांच्या मनान घालतली बरे आमदार निवडून हाडपाक. कांयच पळोवप ना न्ही, आमदार बरे निवडून हाडप आनी एक पार्टीच्या फाटल्यान रावप अशें तोडफोड जावंक जायना न्ही. एक पार्टीच्या फाटल्यान रावन एका पक्षाक कंप्लीट मॅन्डेट दिवप, एका पक्षा फाटल्यान सगळे लोक रावप, 22 सीट दिवप आनी फुडलो सरकार जी 5 वर्सां चलतली थिंगा आनी एका ओडून हाडया, तेका ओडून हाडया, ह्या लिडराक हाडया, त्या लिडराक चोरया, त्या लिडराक हे करया, हें बंद जावपाक जाय. सरकार घोट करपाक जेन्ना थोडे आमदार निवडून येता तेन्ना सरकार घोट करपाक कोणूय हाडटा, ह्या आडीन त्या आडीन उडयो मारीत हाडटा. आनी म्हाका दिसता आयज टायम येयल्लो आसा आनी लोकांक 34 days दिल्ले आहा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान. 30 आनी 4 दीस लोकांनी चिंतपाची गरज आयज की गोंयांक मार्गदर्शन करपी कोण आहात, कोण उरल्या आनी कोण बरे आमदार आनी खंयचो पक्ष बरो गोंय सांबाळटली आनी फुडें व्हरतली. ह्या निर्णयाचेर लोकांनी डिसिजन घेवपाची गरज आहा, डिसिजन घेवपाची गरज आहा. बरे कॅन्डिडेट ना अशें दिसता ते आमी सगळे आयजूच सांगीत जाल्यार कशें जातलें. आयज लेजिस्लेटर्स डे, फाल्यां आयज आमदार आहा, सो फाल्यां उलोवया सगळी गजाल. बीजेपीन बरे कॅन्डिडेट ना अशें दिसता. हांव पार्टीन जो आहा तितून येदे व्हडले लिडर आहा ते लिडरांक पळोवपाकूच आमकां अशें करचें पडटलें मान. ते मान अशी करूंक जाय खाली देवाक, लिडरांक न्हू. चड व्हडले लिडर आहा
त्या लिडरांची नावांय घेऊया नाका आता चलया. तर सालिगांव म्हणून जो आम्ही जे मंच केल्लो आसा ह्यो सगळ्या मंचाचो तेंको आयज केदार नायकाक दिल्लो आसा आनी मोठ्या संख्येन सगळे आमचे कार्यकर्ते पिलेन गांवचे, गिरीचे, सांगोळडा, सालिगांव, जे नेरुलचे जे कार्यकर्ते आसा सगळे आयज केदाराक हांगा सपोर्ट दिवपाक येयल्ले आसा आनी आमी 100% सांगता हो शीट आसा केदार नायकाचो हो 100% आमी जिखोवन हाडटले आनी आमी जिखतले. वायट दिशेन वयतात ते आमकां तेंकां सरळ मार्गाचेर हाडपाक जाय. कित्याक आयज हे तर आमी कार्यकर्ती अशे दुखावले रावत जाल्यार फुडें वायट परिणाम जावंक शकता. तेन्ना आमकां पार्टीच्या लिडरांक दाखोवन दिवंक जाय की अशें आमच्या सालिगांवाचेर अत्याचार हो घडला न्हू तो आनी घडोवं नाकान. तुमी जो मनीस एक 5 वर्सां पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता, 15 दीस आदी सुद्धा अगेन्स्ट उलयता, त्या कार्यकर्त्याक तुमी त्या लिडराक तुमी दुसरे पार्टीचो ताका आयज वखदां तुमी घेतात. आनी 4 वरां आदी तुमी आमकां सांगतात. हे अशें जावं उपकारना. तेन्ना लागून आमी आमच्या सालिगांव मतदारसंघान एक टुगेदर फॉर सालिगांव हो म्हणून एक आमी ग्रूप तयार केलो आनी तो ग्रूप आमी आयज जो आमचो एक भाव ताका सांगलो आमी तूं खंयचे पार्टीन प्रवेश कर. तेन्ना तेणी काँग्रेस पार्टीन प्रवेश केलो. पाठिंबा आसतलो आमी ताका लीड दितले आनी जिखून हाडटले. उमेदवार आसा तांकां पाठिंबा दिल्लो आसा, कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? आयज आमी देव बडगेश्वराच्या पांया कडेन सकाळी फुडें प्रार्थना करून तशेंच देवी सातीर सरपंच पंच संतोष, विश्वनाथ, बाबू, इन शॉर्ट. स्वागत हो गया. राफेल, कांता, कौन सर ये तो शेर ओके जलवान बिहाइंड यू. ये बहुत पुराना कांग्रेस का वर्कर है. अच्छा बिल्कुल ओके. Let's you can just say a few words. On behalf of Indian National Congress, we are happy to receive just who has resigned as MLA, but it's too early to say he is not an MLA. He is an MLA for us. So, welcome, sir, Prasad. गोंया कितें चल्लां तें इंडिया भितर चल्लां तें आतां हळू गोंयानूय येवपाक लागलां की चड करून एका प्रकारचें कम्युनलिजम इंट्रोड्यूस करप इलेक्शनाच्या टायमार लोकांक डिवायड करून घालपाचो जो प्रयत्न चल्ला ताचेर विरोध अशें एक झूज मांडपाक म्हणून हांव ताचे कडेन उलयतालो. ताकाय दिसलां की गोंयकारां मदीं फूट घालून कांय फायद्याचें कोणाक पडपाचें ना. आमी पयले एक आशिल्ले, आतांय एक आसा आनी फुडाराकय सगळे एकठांय आसतले. आज प्रसादा सारको लिडर आनी चड करून जो ह्या शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटींतलो एक बरो फुडारी काँग्रेसान भितर सरला तातूंतय एक आमकां एक बरेंपण दिसता की येदे व्हडले कम्युनिटीक एक बरें रिप्रेझेंटेशन, कम्युनिटीकच न्हू सगळ्या गोंयकारांकूय बी, तरी सुद्दां सिन्स ही रिप्रेझेंट्स द ही कम्स फ्रॉम द सेक्शन ऑफ सोसायटी जी उदरगत काळा प्रमाणे जावंक जाय आसली ती जावंक ना. आनीक जे कॉन्स्टिट्युशनल गॅरंटीज आसा ह्या कम्युनिटीक त्यो इम्प्लिमेंट जावपाक अजून पावूंक ना असो चर्चा चलताली आमचे भितर. तर काँग्रेस इज द ओनली पार्टी दॅट कॅन एम्ब्रेस ऑल सेक्शन्स. हें सगळ्यांक कळून आतां आयलां म्हणून तांणी हें पावल मारलां ह्या काँग्रेसान भितर सरपाक. आनी तांचे येण्या वरवीं आमकां एक आनीक मजबूती मेळटली हें काँग्रेस आतां फुडें येता तें इलेक्शन जिखून येवपाक. तर परत एकदा तुमचें स्वागत आनी सगळे जे तुमचे भितर बरोबर भितर सरल्या तांकांय हांव वेलकम करता. देव बरें करूं. आज आमकां एक खुशयेची खबर आसा
की गेल्ल्या कितलींशे वर्सां जवळ जवळ 25 वर्सां भितर आमी ओपोजिशनां आसात आनी आज एक चान्स येयल्लो आसा आमकां. हो चान्स प्रसादाच्या रुपान मेळ्ळो आसा आनी हे खेपेक आमी 100% हो चान्स घेतले, फर करून घेतले आनी 100% आमी हो सीट जिखतले, हितून मातसोय दुबाव ना. हांव बाब प्रसादा कडेन मागतां की सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आसात तांकां सगळ्यांक घेवन आमी सगळ्यांनी एक जावन हो किल्लो लढोवया. आनी हो किल्लो लडोवपाचो म्हळ्यार कांयच ना. जवळ जवळ 8-8.5 वोट तेजे कडेन आसा आनी 5,500 वोट आमचे कडेन आसात. हो किल्लो लडोवपाक आमकां इजी आसा सामकें आनी आमी इजी जिखतले, पूण इजी धरप ना, आमी तें टफ धरपाचें आनी आमी हेज्याहून जास्त मार्जिनान हो सीट निवडून हाडपाचो. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं आमचे जे प्रेस मिडिया सगळे आसा, प्रिंट मिडिया तशेंच डिजिटल मिडिया सगळ्यांक हांव वेलकम करतां. आनी आयची ह्या काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करपाची ह्या पावण्याचेर आयज खरेंच मनाक खुशी दिसता. कारण हांव खरें म्हणजे सादारण 2003-04 हाजे नंतर काँग्रेसचो कार्यकर्तो आनी ल्हान ल्हानशें कार्य केले नंतर सादारण 2007 नंतर युथ प्रेसिडेंट ह्या काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर सरचे पडले आनी सादारण तातूंत कारण कांय वेगळी आशिल्ली. पूण हे सगळे भायर सरतना परत आतां एकदां समज 2 इलेक्शन मत जालीं, 12चे जालें, परत आतां 17क इलेक्शन जालें, दोनी फाटी कांयचे कॉन्फ्लिक्ट जाले. पूण आतां परत एकदां आमी काँग्रेस पक्षा कडेन ज्या पद्दतीन फुडें वचपाक आमकां विचार करपाक केला तशें सगळ्यांक घेवन वचपाची फुडें केल्ले कडेन आसा. आयज आमचे भितर आमचे सेंट्रल गोवा रिप्रेझेंट जे करता आमचे सर दिनेश गुंडरावजी, तशेंच रजनीकांत भाऊ, तशेंच आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जितेंद्र, एलवीस सर, बाकी सगळे आमचे बाब विशाल, आमचो संजय, तशेंच खुशाली, सगळे कुशन, बाकी सगळे आमचे जे कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले कडेन आसा. आमचे वायस प्रेसिडेंट शेख सर, आमचे वरद जे यूथ प्रेसिडेंट आसा, हे सगळे आमचे. एक तुमकां उतर दिवंक सोदतां म्हाजी सांगकारांक की जेन्ना म्हाजे कडेन मागला की सगळ्यांक खबर आसा की गेल्ली 5 वर्सां जेन्ना सांगकारांचे म्हाजेर एक विश्वास दवरलो आनी ते विश्वासान खंय तरी एक इंडिपेंडंट आमदार म्हणून आमकां निवडून काडले कडेन आसा. हे 5 वर्सांत तो विश्वास सांगकारां म्हाजे दवरपा सारके सगळी कामां विचारान घेवन केल्ली कडेन आसा आनी सांगकारांक बरोबर घेवन करपाचो विचार केल्ले कडेन आसा. आज हे पावणे जे येयला ते दुसरे आयिल्ले कडेन आसा. कित्याक आमची म्हाजे बरोबर आशिल्ले ते म्हाजे सगळे लोक, तशेंच काँग्रेस पक्षाची जे सगळी फॅमिली आसा जी सांगेतल्यान आमचे सगळे लीड करता, सगळे जे ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं सेंट्रल कमिटी जे लोक आसात सगळे भाव भयणा कडेन मागता की तुम्ही सगळ्यांनी आनी आमची सगळी एक फॅमिली आज आमी जाल्ली कडेन आसा आनी एक फॅमिलीक आमी येवन परत एकदां सांगेचें म्हणजे सादारण 25 वर्सां नंतर काँग्रेस जो आमी बालेकल्ली 25 वर्सां पयलीं आशिल्लो तो परत एकदां इस्टाब्लीश आमी 2022 करतले. हितून मातसोय कोणी दुबाव धरपाची गरज ना. कोणीय कितलें ऑपोजिशन आसल्यार सुद्दां गेल्ले 20-25 वर्सां ते फाटले विशय विचारांक काडले जायत जाल्यार सांगेच उरले कडेन आमी सांगे म्हणत आसा. जे सांगेच्यान भरपूर कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आज गोंयची भागावाडी जाल्ले कडेन आसा. पूण आज तेच उरले कडेन आनी ते करपा खातीर आमी सदांच फुडें पावल घातले कडेन आसा. हांव मागतां आयची ह्या सुवातेर चड वेळ घेतना, कारण ह्या हितून कोविडाच्या हितूंतल्यान आमी चड लोक हांगा हाडूंक शकले ना, थोड्याच लोकां भितर केल्ले कडेन आसा. जे म्हाजी सांगेची सगळे म्हाजी चिंतक आसा, म्हाजी भाव भयणी आसा सगळे तेंचे कडेन मागतां की सगळ्यांक एक बरोबर सांगपाक पावले ना किंवा आनी कितें जालें थोडो वेळ जालो आसत कोणा कडेन मेसेज पावलो ना म्हणून कोणी रागार धरची न्ही. मनांतल्यान आमी सगळ्यांना ते एक भशेन बरोबर जमपा जाय. परत आनी जमले नंतर सांगेचो आमी बालेकिल्लो परत एकदां काँग्रेसीच्या नांवान फुडें हाडपाचो हेजे खातीर तुमचे सगळ्यांक अपील करता. आनी आतां परत आसा एक म्हयनोभर आमचो आसतलो इलेक्शनाचो. हे इलेक्शन टेन्युराक सगळे फुडें सरून सगळे बरोबर रावन आमी आमच्यो सांगे जिखून आनी सांग्या बरोबरच आयज एकदम म्हत्वाचें आसा, खूब म्हत्वाचें आसा की गोंयची सबंद लोकांक मागणी करता, मनांतल्यान काळजांतल्यान मागणी करता की गोंय आयज आमकां सांबाळपाचें साल्वार करपाची एक टायम आमचेर येयल्ले कडेन आसा. आनी ते गोंय खऱ्या अर्थान जर आमी सांबाळटले जाल्यार काँग्रेस पक्षाक परत एकदां आमी ह्या गोंयच्या भुमीचेर आमी 2022 22+ करून आमी हाडपाची गरज आसा. आनी तेजे खातीर तमाम सांगेचे आमचे गोंयचे जनते कडेन हांव मागतां की काँग्रेस पक्षाक तुमी ह्या फाटी भोवमत करतले. खुबशे वेगवेगळे पक्ष हांगा आयिल्ले कडेन आसा आनी ज्या अर्थान आयज गेल्ली 10 वर्सां बीजेपीची राज हांगा चल्ले कडेन आसा. गेल्ले 5 वर्सां जर पळयल्यात जाल्यार ह्या राज्याक कोण ताली ना आनी वाली ना अशी करून परिस्थिती जाल्ली कडेन आसा. सो ताका लागून हांव मागतां की ह्या राज्यान खूब केलें तें पुरो जाल्ले कडेन आसा. सामान्य जी जनता आसा ती खूब त्रासलेली आसा आनी ते सामान्य जनतेक खंय तरी आतां दिलासा दितात जाल्यार काँग्रेस एकच पक्ष आसा. आनी हांव मागतां की फाटल्या दिसा सुद्दां हांवें कांय स्टेटमेंट केल्ले, हांव मान्य करतां की काँग्रेस पक्षा बरोबर वचपाचें काय नसपाचें हे कांय स्टेटमेंट हांवें बी केल्ले. त्या टायमाचेर कांय विचार विनिमय जी आसा किंवा जितले फुडें येवपाक जाय आशिल्ले काँग्रेस पक्ष तितले फुडें जावनासले, वचनासले म्हणून खंय तरी दिसतालें भंय दिसतालो. पूण आयज परत एकदां दिसलें की थोडो वेळ घेतला हांवें, टायम घेतलो. टीएमसीचे वचपाचे विचार चलताले खूब जाणांचे, टायम घेतलो आनी त्या टायमा प्रमाणे आयज खरें दिश्टी पडलें की काँग्रेस पक्षच घेवन आमी जर फुडें गेले जाल्यार आमी ह्या गोंयाक साल्वार करूंक शकता. हें सामकें काळाची नितांत गरज आसा.
म्हणून हांव माझी गोंयच्या लोकां कडेन तशें सांगे लोकां कडेन मागता की आमी एकदां परत काँग्रेस पक्षाक फुडें हाडया. आमचे सगळे जे लोक आसात सांगेचे आनी गोंयभर सगळे लोक आसात एक मतान एक चित्तान एक निसंद एक ध्येय दवरया की ह्या वेळार आमी 22 काँग्रेस सरकार हाडटले आनी हे सरकार नवी कितें करून दाखयतले. कित्याक जाल्यार तुमी पळयले कडेन आसा जे फुटीर सगळे जाले काँग्रेस पक्षांतल्यान सगळे भायर गेले. त्याच बरोबर आतां तर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमचो एकच लिडर उरला बाब दिगंबर कामत. हे एकटेच आमचे लिडर उरले कडेन आसा सद्याक. आतां म्हणजे फाटले जे काँग्रेस पक्षांचे आसात ते आज नवी फूल फ्रेश टीम सगळी तयार जातली. सगळे कॅन्डिडेट नवे तयार जातले. हे सगळे कॅन्डिडेटचे विचार बरे आसतले. नवी विचारान नवी एक संदी घेवन आमी ह्या गोंयाक खंय तरी फुडें व्हरपाक आसा. आनी ताका लागून एका लिडरशिपी अंडर सर आमची दिनेश गुंडरावजी यांची लिडरशिपी अंडर तशेंच गोंयची लिडरशीप जेन्ना आमी दिगंबर कामत लीड करतले तेजे अंडर आमी सगळे जे कोण फ्रेश कॅन्डिडेट आसतले तातूंतल्यान आमी मिनिमम 22+ करून हाडून एक ह्या वेगवेगळ्या विचारांचे सरकार ह्या गोंयच्या लोकांच्या आमी चरणा कडेन सुपूत करपाचो प्रयत्न करया. इतलें सांगता फुडली 5 वर्सांक एक वेगळे पद्दतीन चलपाचो प्रयत्न करया. जे 5 वर्सांक डिफरन्स दिसतलो त्याचेर फुडल्या लोकांनी मागीर विचार करपाचो. सो मागता लोकां कडेन की आयज ह्या पक्षांत प्रवेश घेतल्या नंतर ह्या पार्टी खातीर जें कितें यथाशक्ती म्हाजे कडेन जाता म्हाका कनेक्टेड 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात ज्यो काणकोण म्हणा सांगी म्हणा केपें सावर्डे कुडचडें आनी ताजे भायरूय बी खुबश्यो गोश्टी आसात ज्या जाग्यार आमकां 4 लोक मानतात. सो त्या ज्या जाग्यार म्हाज्यान पार्टी खातीर जें कितें कॉन्ट्रिब्युशन करपा जाता तें कॉन्ट्रिब्युशन आमी सदांच करपाक तयार आसतले. आनी आयच्यान हो मुवमेंट जो आसा तो 14 तारखेर वोटींग पडटलें. हांव आजच मागता 14 तारखेर वोटींग जातलें तें वोटींग काँग्रेस पक्षाच्या नांवान जातलें आनी त्याच बरोबर फुडारा जो जैत जातलो तो काँग्रेस पक्षाचो जातलो. आनी सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. थँक्यू. On behalf of Indian National Congress, I would officially want to welcome Sri Prasad Gaonkar to our family. He, few weeks back, had met Sri Rahul Gandhi and expressed his support for the Congress, and he had expressed his desire to come into the Congress party that time itself. But since he was an independent MLA, officially he could not join the party because of anti-defection laws. So he waited to resign and then joined the Congress party officially today. But otherwise he had already had come towards us and he already had become part of us. But what I would like to express is that he has got good experience. He has worked amongst the people. He is a grassroots leader. And from the ST community, he is one of the brightest leaders Goa has got. And today, him joining the Congress party is also he's added a great strength to the Congress party also. Not only in his constituency, but also in and around. And he will play a major role in helping the Congress party come to power in the forthcoming assembly elections. And in between, due to some developments, he had joined another party, but he realized that the true interest of Goa lies in the Congress, and if you want a good governance, good government, and something which we can do to the people, that can be only done to the Congress party. So he realized that, and he immediately spoke with us and said, I made a mistake, and that is something which I regret. And now he's come back, and it is a boost for us, and definitely with इनके हमारे पार्टी को ज्वाइन होने के बाद हमारा वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज़रूर 100% कांग्रेस का जीत अभी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कांग्रेस जीत रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और पूरा उधर उस ताल्लुक में और आजू बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छा माहौल बनेगा. और जैसे अभी प्रसाद जी ने बोल रहे थे, मैं कुछ समझ सकता था उनके बाद में कि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर आना वो इम्पोर्टेंट है. गोवा रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, गोवा रिक्वायर्स स्टेबल गवर्नमेंट, और ये डिफेक्शंस और हॉर्स ट्रेडिंग वो सब बंद होना चाहिए. एक नया राजनीति गोवा के अंदर शुरू होना है. तो इसीलिए वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिला सकते हैं, और स्ट्रेंथन हो रहे हैं हम. कांग्रेस पार्टी इज मार्चिंग अहेड. देयर इज मोर strength that is being added every day, and I am very confident that we will reach the number, we will get our absolute majority and will give a good government to Goa. So once again, on behalf of Srimati Sonia Gandhi ji, on behalf of Shri Rahul Gandhi ji, on behalf of all the Congress leaders, and because Digambar ji is not here and Girish ji is unfortunately not well, otherwise definitely he would have been here. So on behalf of all of us,
I once again welcome Sri Prasad to the Congress party. Thank you. Okay. Thank you. Some questions. Could you clarify on Mr. Lobo, Michael Lobo? Is he joining tomorrow or something about it? Because today he was seen with one of your candidates campaigning in Saligaon. One of your party leaders. See, as of now, he is still in the BJP, so I cannot make any comment on that. You have to ask him. You should not ask me. Because he has been seen with your party leader. No, you ask him, no? No, but he has been seen with your party leader. Yeah, I am saying, no, as of now, he is still in the BJP, no, so why should I make a comment? No, that is, you have to ask him, no, why? You should ask him. Mr. Kamal said that he is in contact with top leaders of Congress. No, I don't think he said all that. That you are saying. I don't think he said that. No. Okay. Thank you. Thank you. Boss, itna hi. This is the news. This is good news. Any alliances with any parties or discussions? We have had no discussions with any other. I mean, Shiv Sena, Mr. Sanjay Raut had met us, and we had some discussions. Apart from that, we have already have a understanding with Goa Forward, and that continues. What about NCP? NCP is also. NCP have been talking to us, but there is no finalization happened on that. But I don't know what will happen. When can these things be finalized, sir? Yeah, all these things have to be mutually agreed upon. No, I'm not only the decision maker. NCP is definitely our friend. We have got understanding. We have an alliance government in Maharashtra. They are good friends, and we have a good relationship with them. But within for Goa, unless we come to some proper conclusion, I cannot make any comment right now. If Mr. Lobo joins tomorrow, say suppose, then how big asset it could be for the Congress? See, no, let us not talk about something which has not happened, no. So after it happens, then you can ask me that question. If it happens, you ask me that question. Also that it is happening. You know that's okay. Time will tell everything. Next list of candidates. I think shortly today, tomorrow we should have a second list, and then within another 3-4 days, third list, and we should maximize by 14th, 15th, we should clear all the names. Will Congress party only after Lobo's induction? See, I'm saying today, tomorrow there will be a list coming out, and then after that we'll be finishing everything by 15th. But only after Lobo. No, listen, there's no connection to that. No connection. We are doing it wherever. सोर्सेस बोल रहे हैं कि कांग्रेस और टीएमसी का लीडर दोनों लोग मिलके एक 5-स्टार होटल में अलायंस के बारे में डिस्कशन हुआ है। कौन लीडर? टीएमसी और कांग्रेस। नहीं, which leader, which 5-star hotel, which state? In Goa? This is maybe no speculation, but they are all trying to सारे लोग इकट्ठा आना बहुत अच्छा। See, all these things they should have thought about much earlier. When they were saying what is UPA? UPA doesn't exist, or was the comment made? So they should पहले ही सोचना चाहिए था ना कि गोवा के अंदर आने से पहले क्या करना है. This is ego issues. I'm not saying ego issues. It should be like all these things should have been done in a better manner. It would have been done in a proper manner earlier. Are you also thinking of 22 plus? Are you also thinking of 22 plus? See, we are looking at 25 plus. 25 plus. Thank you. Thank you. इकडे हांगा गिरी आम्ही प्रार्थना करून प्रचंड अशी संख्येन आम्ही सगळे साळगांवाचे लोक हांगा सगळे भायर सरलेले आहा आणि आमचो टुगेदर फॉर सालिगांव हो आमचो जो टीम आहा ही सगळी केदाराच्या फाटल्यान आहा. आम्ही केदाराक मोठ्या मताधिकान निवडून हाडटले आणि विधानसभेन धाडटले. ते करता आमकां एटलिस्ट कितें तरी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय तरी घेवंक ना, पूण आमी कित्याक टुगेदर फॉर सालिगांव म्हूण आमचो एक कॅन्डिडेट आसलो केदार आनी रुपेश. पूण जे सर्वे प्रमाणे जे फुडें गेले तेन्ना केदाराचें नांव सदांच फुडें येवंक लागलें आनी फुडें कित्याक ऑलमोस्ट केदार हो रेज मागूचो सरपंच आनी तेणी त्या पंचायतीन बरी कामां केल्लीं आहा. हीरोगिरी करना का हमारे तक हमने परमिशन दिया हुआ है, परमिशन नहीं
खत्म नहीं करना है, मैंने क्या बोला था, नहीं करना है, बस खत्म। मैंने दिया था, ये क्या है, मजाक चल रहा है? अरे मेरा नौकरी है इधर, तुम्हारा नहीं है। तुम लोग अपना पेट भरने के लिए आए हैं इधर। अरे आई सांगू ना त्याला मत करू हात साहेब असं एक रिक्वेस्ट आहे तुका परमिशन तो लिया हुआ है सर, परमिशन तो लिया है ना। हॅलो कोण सांगले माझा गरज मला माझे स्टाफ आणि सर लड़का आहे माझ्या स्टाफाने मतदारसंघात सध्या आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक आमी सध्या भर दिल्लो आसा. बरो प्रतिसाद मेळटा. भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आसा तें फुडें व्हरता. आयज हांव गोवा लेजिस्लेटर डे मनोवपाक आयिल्लो आनी बरें दिसलें हांगसर. थिंगा म्हाका दिसता खूब जाण इच्छूक आसा हेजेर तुमचें कशें म्हणणें आसतात न्ही. जी पार्टी बरें काम करता आणि माझ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे बऱ्यापैकी काम चालू आहे. ते प्रमाणे इच्छुक असतलेच. काम जे बऱ्यापैकी चालू आसा ते प्रमाणे खुबशे आम्ही काम केला. फाटले 3 वर्सां भारतीय जनता पार्टी 2019 साकून आम्ही प्रवेश केला. 2019 साकून जे सावर्डे मतदारसंघाचे संघटन आसा ते आम्ही घट केल्लें आसा. ते प्रमाणे सावर्डे मतदारसंघात 80% वोटर भारतीय जनता पार्टीचे आसा. हय डेफिनेटली तिकेट जॉबाचे कशें पळयता तुमी? ते जॉब आतां ते होल्डार उरल्या जे होल्डार उरल्या ते आतां आमचे सरकार फुडें फॉर्म करतले आनी जॉब जे आसा ते लोकां फुडें पावयतले. जो स्कॅम म्हणून तो आरोप केला पळय ताचो कितलो इफेक्ट जातलो तुमकां? आतां पळय स्कॅम म्हणून आरोप करप हें वेगळें. पूण स्कॅम आमी काय केलें ना. जे कितें प्रोसिजर आसा पोस्ट घेवपाचे ते प्रोसिजर फॉलोअप करूनच आमी हे पोस्ट फुडें व्हेल्ले आसा. ज्यो एग्जाम जाल्ली आसा सगळें सिलेक्शन जाल्लें. सो तुमी कॉन्फिडंट तुमकां टिकेट मेळटली म्हणून? हय 100%. गांवकाराचें नांव येता ना. हांव तें कोणाचें नांव घेयना. पूण म्हाजें कितें आसा म्हाजें काम भारतीय जनता पार्टीचें सावर्डे मतदारसंघाक आनी गोंयच्याय विविध तालुक्यात म्हाजें काम बऱ्यापैकी आसा. तेन्ना डेफिनेटली म्हाका भारतीय जनता पार्टी ह्या निवडणुकीची उमेदवारी दितली.
आमची आज रिक्वेस्ट आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन की जर ह्या वेळा ज्या ज्या गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका तांणी ह्या वेळा 2 कामां गॅरंटी करूंक जाय. एक म्हळ्यार आम आदमी पार्टीक पूर्ण बहुमतान मोठ्या संख्येन निवडून हाडचे आनी दुसरें म्हळ्यार काँग्रेस पार्टीक आज 0 सीट्स हाडपाची खूब गरज जाल्ली आसा. आमी पळयता की फाल्यां जर आम आदमी पार्टीक 1-2-3 सीट कमी पडले बहुमताचे 17-18 मेळ्ळे आनी काँग्रेस पार्टीक 5-6 मेळ्ळे जाल्यार परत शक्यता आसा की हे 5-6 सीट सुद्दां हे काँग्रेस पार्टी बीजेपीक विकून आनी बाकीचे तर आमी पळयल्या मगो गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट ते लायनीन राविल्लेच आसतात आपलो भाव कितलो मेळटा तो घेवन बीजेपीक विकून वचपाक. थोडे सुद्दां सीट कमी पडले जाल्यार इट इज व्हेरी पॉसिबल की 2017 जे जाले ते परत 2022 जावंक शकता. तर हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की ह्या वेळा आम आदमी पार्टीक तर निवडून हाडाच बहुमतान पूण हेंय गॅरंटीड करात की काँग्रेस पार्टीचो गोंयांत एक सुद्दां सीट येवचो न्ही. काँग्रेस शूड बिकम 0 इन गोवा. भाजपान आज परिस्थिती अशी हाडल्या की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणच्या पेक्षा आज तांची अशी आसा की भाजप आनी काँग्रेस एक आसा अशें दाखोवन दिल्लें आसा खंय तरी. काँग्रेस मुक्त भाजप तांणी स्वता केला आमी भारत तांणी स्वता केला. कसो केला की तांचे प्रत्येक आमदार ते विकत घेता. पॉलिटिकली जेन्ना डेमोक्रेटीक प्रोसेसान जर काँग्रेस भायर पडटा तेन्ना वेगळो विशय आशिल्लो. आमी फाटल्या इलेक्शनाकय पळयलें की लोकांनी मॅक्सिमम मॅन्डेट काँग्रेस आमदारांक दिल्ली पूण इतले आसून काँग्रेस सरकार घडोवंक शकली ना आनी प्रोबेबली त्या वेळार ती एक कॉन्स्पिरसी आशिल्ली की सरकार घडोवप ना आनी बीजेपीक एक चान्स दिवप सरकार घडोवपाक आनी मागीर तांचे आमदारांनी स्वताक बीजेपीक विकले. आज परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेसा कडेन फक्त 2 आमदार उरल्या जे प्रोबेबली आपली बोली लावपाक गेल्ले पूण प्रोबेबली एक अपेक्षीत बोली न लागिल्ल्या कारणान ते हांगा आसात. पूण परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणटा आसतना जर डेमोक्रेटीक प्रोसेस सायडीन दवरून पयशांनी तांकां विकत घेतले आसा जाल्यार ते दॅट इज एब्सोल्युटली अगेन्स्ट पॉलिटिकल सीन, अगेन्स्ट डेमोक्रेटीक प्रोसेस, अगेन्स्ट पीपल ऑफ गोवा एंड इंडिया. देखिए इसमें हमारे पास एक तो डेडिकेटेड टीम्स हमने लगा रखी, जैसे बताया फ्लाइंग स्क्वाड है, वीडियो व्यूइंग टीम है, देन ऑब्जर्वर्स रहेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं. सो फर्स्ट इज लॉट ऑफ ऑफिसर्स आर देयर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन. Then our citizens and media, they have to play a very major role in ensuring that all the guidelines are met, and ultimately see COVID safety is for safety of citizens. When any violation of the guidelines are noticed, it is a matter of public. उमेदवार आसा तांकां पाठिंबा दिल्लो आसा, कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची? आयज आमी देव बडगेश्वराच्या पांया कडेन सकाळी फुडें प्रार्थना करून तशीच देवी सातेरी कडेन हांगा गिरी आमी प्रार्थना करून प्रचंड अशी संख्येन आमी सगळे साळगांवाचे लोक हांगा सगळे भायर सरलेले आहा आनी आमचो टुगेदर फॉर सालिगांव हो आमचो जो टीम आहा ही सगळी केदाराच्या फाटल्यान आहा. आमी केदाराक मोठ्या मताधिकान निवडून हाडटले आनी विधानसभेन धाडटले. ते कडल्यान आमकां एटलिस्ट कितें तरी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें तरी घेवंक ना. पूण आमी कित्याक टुगेदर फॉर सालिगांव म्हूण आमचो एक कॅन्डिडेट आसलो केदार आनी रुपेश. पूण जे सर्वे प्रमाणे जे फुडें गेले तेन्ना केदाराचें नांव सदांच फुडें येवंक लागलें आनी फुडें कित्याक ऑलमोस्ट केदार हो रेज मागूचो सरपंच आनी तेणी त्या पंचायतीन बरी कामां केल्ली आहा. हीरोगिरी करना का माइक का हमने परमिशन दिया हुआ है. परमिशन नहीं अभी लगा खत्म नहीं करना है. मैंने क्या बोला था, नहीं करना है, बस खत्म.
के मैंने किया था, ये क्या है, मजाक चल रहा है? आप बात करेंगे, अरे मेरा नौकरी है इधर, तुम्हारा नहीं है, तुम लोग अपना पेट भरने के लिए आए इधर। अरे आई सांगू ना त्याला, बोला ना सर, आहे ना काय ना दोन मिनिटं हँगर पाहिजे ना वोट दिला हात साहेब असं एक रिक्वेस्ट आहे का परमिशन तो लिया हुआ है सर, परमिशन तो लिया है हॅलो कोण माझा घर माझ्या स्टाफने आणि सर लड़का आहे माझ्या स्टाफाने मतदारसंघात सध्या आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक आमी सध्या भर दिल्लो आसा, बरो प्रतिसाद मेळटा। भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आसा तें फुडें व्हरता। आयज हांव गोवा लेजिस्लेटर डे मनोवपाक आयिल्लो हांगासर, बरें दिसलें हांगासर। थिंगा म्हाका दिसता खूब जाण इच्छूक आसा, हेजेंच तुमचें कशें म्हणणें आसतात न्ही, जी पार्टी बरें काम करता आणि माझ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे बऱ्यापैकी काम चालू आसा, ते प्रमाणे इच्छुक आसतलेच। काम जे बऱ्यापैकी चालू आसा ते प्रमाणे खुबशे आमी काम केलां। फाटले 3 वर्सां भारतीय जनता पार्टी 2019 साकून आमी प्रवेश केला। 2019 साकून जे सावर्डे मतदारसंघाचे संघटन आसा ते आमी घट केल्लें आसा, ते प्रमाणे सावर्डे मतदारसंघात 80% वोटर भारतीय जनता पार्टीचे आसा। हय, डेफिनेटली तिकेट जॉबाचे कशें पळयता तुमी? ते जॉब आतां ते होल्डार उरल्या जे होल्डार उरल्या ते आतां आमचे सरकार फुडें फॉर्म करतले आणि जॉब जे आसा ते लोकां फुडें पावयतले। जो स्कॅम म्हणून तो आरोप केला पळय, कितलो इफेक्ट जातलो तुमकां? आतां पळय, स्कॅम म्हणून आरोप करप हें वेगळें, पूण स्कॅम आमी काय केलें ना। जें कितें प्रोसिजर आसा पोस्ट घेवपाचे, ते प्रोसिजर फॉलोअप करूनच आमी हे पोस्ट फुडें व्हेल्ले आसा। ज्यो एग्जाम जाल्ली आसा, सगळें सिलेक्शन जाल्लें। सो तुमी कॉन्फिडंट तुमकां टिकेट मेळटली म्हणून? हय, 100%। गणेश गांवकाराचें नांव येता ना, हांव तें कोणाचें नांव घेयना, पूण म्हाजें कितें आसा, म्हाजें काम भारतीय जनता पार्टीचें सावर्डे मतदारसंघाक आनी गोंयच्याय विविध तालुक्यात म्हाजें काम बऱ्यापैकी आसा, तेन्ना डेफिनेटली म्हाका भारतीय जनता पार्टी ह्या निवडणुकीची उमेदवारी दितली। आमची आज रिक्वेस्ट आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन की जर ह्या वेळा ज्या गोंयकारांक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नाका, तांणी
ह्या वेळार 2 कामां गॅरंटी करूंक जाय. एक म्हळ्यार आम आदमी पार्टीक पूर्ण बहुमतान मोठ्या संख्येन निवडून हाडचे आणि दुसरें म्हळ्यार काँग्रेस पार्टीक आज 0 सीट्स हाडपाची खूब गरज जाल्ली आसा. आमी पळयता की फाल्यां जर आम आदमी पार्टीक एक 2-3 सीट कमी पडले बहुमताचे, 17-18 मेळ्ळे आणि काँग्रेस पार्टीक 5-6 मेळ्ळे जाल्यार परत शक्यता आसा की हे 5-6 सीट सुद्दां हे काँग्रेस पार्टी बीजेपीक विकून आणि बाकीचे तर आमी पळयल्या मगो, गोवा फॉरवर्ड, इंडिपेंडंट ते लायनीन राविल्लेच असतात आपलो भाव कितलो मेळटा तो घेवन बीजेपीक विकून वचपाक. थोडे सुद्दां सीट कमी पडले जाल्यार इट इज व्हेरी पॉसिबल की 2017 जे जाले ते परत 2022 जावंक शकता. तर हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की ह्या वेळा आम आदमी पार्टीक तर निवडून हाडाच बहुमतान, पूण हेंय गॅरंटीत करात की काँग्रेस पार्टीचो गोंयान एक सुद्दां सीट येवचो न्ही. काँग्रेस शूड बिकम 0 इन गोवा. भाजपान आज परिस्थिती अशी हाडल्या की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणच्या पेक्षा आज तांची अशी आसा की भाजप आनी काँग्रेस एक आसा अशें दाखोवन दिल्लें आसा खंय तरी. काँग्रेस मुक्त भाजप तांणी स्वता केला, आमी भारत तांणी स्वता केला. कसो केला की तांचे प्रत्येक आमदार ते विकत घेता. पॉलिटिकली जेन्ना डेमोक्रेटीक प्रोसेसान जर काँग्रेस भायर पडटा तेन्ना वेगळो विशय आशिल्लो. आमी फाटल्या इलेक्शनाकय पळयलें की लोकांनी मॅक्सिमम मॅन्डेट काँग्रेस आमदारांक दिल्ली, पण इतले आसून काँग्रेस सरकार घडोवंक शकली ना आनी प्रोबेबली त्या वेळार ती एक कॉन्स्पिरसी आशिल्ली की सरकार घडोवप ना आनी बीजेपीक एक चान्स दिवप सरकार घडोवपाक आनी मागीर तांचे आमदारांनी स्वताक बीजेपीक विकले. आज परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेसा कडेन फक्त 2 आमदार उरल्या जे प्रोबेबली आपली बोली लावपाक गेल्ले, पण प्रोबेबली एक अपेक्षीत बोली न लागिल्ल्या कारणान ते हांगा आसत. पण परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेस मुक्त भारत म्हणटा आसतना जर डेमोक्रेटीक प्रोसेस सायडीन दवरून पयशांनी तांकां विकत घेतले आसा जाल्यार दॅट इज एब्सोल्युटली अगेन्स्ट पॉलिटिकल सीन, अगेन्स्ट डेमोक्रेटीक प्रोसेस, अगेन्स्ट पीपल ऑफ गोवा एंड इंडिया. देखिए, इसमें हमारे पास एक तो डेडिकेटेड टीम्स हमने लगा रखी, इससे बताया फ्लाइंग स्क्वाड है, वीडियो व्यूइंग टीम है, देन ऑब्जर्वर्स रहेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं. सो फर्स्ट इज लॉट ऑफ ऑफिसर्स आर देयर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन. Then our citizens and media, they have to play a very major role in ensuring that all the guidelines are met, and ultimately see COVID safety is for safety of citizens. When any violation of the guidelines are noticed, that it is a matter of public safety, so we are alert and we request citizens also to be on alert and they must tell us in case any violation is noted. फेक न्यूज़ पे हमारा 2 स्ट्रैटेजी है. एक है कि वी हैव रन ए कैंपेन इन द लास्ट इलेक्शन ऑल्सो. दिस इलेक्शन वी आर गोइंग टू हैव मेजर कैंपेन टारगेटिंग फेक न्यूज़. दैट फॉर्चुनेटली गोवा इज, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, मोबाइल यूसेज. द पीपल आर वेरी स्मार्ट हियर. दे नो हाउ टू वेरीफाई एनी इंफॉर्मेशन. आई डोंट फील दैट people will be guided by fake news, but we will further be having a campaign targeting fake news. That is one. Second, if we notice any fake news or any kind of violations, then Honorable Election Commission of India has set a clear mechanism for removal of such posts from the social media platforms, in addition to taking any legal action if it deems fit. But we are fully alert to counter any fake news or any kind of mischievous posts. नहीं, देखिए, इसके लिए जो हमारा एब्सेंटी वोटर्स के लिए पूरा डिटेल गाइडलाइन बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन ने, और हमारी पोलिंग टीम जाएगी उनके लिए अलग से डेजिग्नेटेड पोलिंग टीम रहेगी, और जो कैंडिडेट्स उनको भी बताया जाएगा कि इस समय आपकी जो पोलिंग टीम है वो पहुंचेगी. इवन दे आर हैविंग राइट टू बी प्रेजेंट देयर. दैट इज वन. सेकेंड, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इलेक्शन, so that can't be violated. So that means the voter will have complete secrecy when they are casting the vote. It is their duty also and the right also. See, webcasting is a process by which we monitor the polling process within the polling stations. So it helps in ensuring that the polling goes smoothly and nobody create any disturbance at the polling stations. And further, with the help of IIT Goa,
they have developed a system on computer vision technology, and we have named it Election Eye. We will be deploying it for the first time, and through technology itself we will monitor if there is any crowding or not, and it will give us a real-time alert. BLOs, after once the list of the candidate is clear, then BLOs will give them Form 12D, and those Forms 12D which are received by the returning officer will be considered for that those person. It is not mandatory for either senior citizens or person with disability to vote through postal ballot. They are most welcome to come to our polling stations. So these people, those voters who want to avail absentee voting facility, then teams will be sent to their place, their houses, along with the videographer to record the entire process, and candidates will be informed for the voting, and at the same time they will take back their postal ballot. Minimum 100 polling stations we will be managed by the women officials, and then we are targeting minimum 5 polling stations to be managed by persons with disability officials, that is PWD officials, and they are very enthusiastic and very much coming forward to showcase to the world about their capability in managing elections. क्या महलों में रहने वाले लोग झुग्गी में रहने वाले लोगों की समस्याएं बता सकते हैं? क्या शहरी लोग गांवों का हाल बता सकते हैं? क्या कॉर्पोरेट जगत के लोग मजदूरों की समस्याओं से वाकिफ होते हैं? सही जवाब तब मिलते हैं जब सही लोगों से सही सवाल पूछे जाएं। जी मीडिया प्रदेशों के कोने कोने से लोगों की राय लेकर जल ला रहा है देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी ओपिनियन पोल। साळकर ज्वेलर्स, अस्सल भांगराची ओळख साळकर ज्वेलर्स. वेगवेगळे नवे तसेच पारंपरिक पॅटर्न, तुमच्या सुंदरतेक आनीक सोबीतकाय दिवपी उत्तम दर्जाचे भांगर साळकर ज्वेलर्स. पत्तो साळकर ज्वेलर्स, शॉप नंबर 41, कदम बस स्टँड, पणजी, गोंय. तसेच शॉप नंबर 7, साळकर कॉम्प्लेक्स, कोलवाळे, बार्देस, गोंय. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. राज्यात वेंचणुकांचो काळ लागीं पावला, मात सगळे कडेन राजकीय खतखते जाला. कोण पक्षांत प्रवेश करता, कोण पक्ष सोडटा. कांय कडेन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नव्यान पक्षांत प्रवेश घेवप्यांक येवकार दिला, तर कांय कडेन कोण पिकार आसा. रागार फुगाराच्या ह्या खेळांत सद्याक मतदान कशें जातलें हेंवूय कळप कुस्ताद जाला. पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा कार्यावळीत आयज साळगांव मतदारसंघात लक्ष मारुया. साळगांवचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकार, जो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार आशिल्लो, ताणी हालींच भाजप पक्षांत प्रवेश घेतला.
ताच्या पक्ष प्रवेशात साळगांव भाजप मंडळ बेजार जावन टुगेदर फॉर सालिगांव ह्या बॅनरा खाला वेंचणूक लडोवपाक सोदतात. आमी ह्या विशीं कांय लोकांकडेन साळगांव मतदारसंघात चर्चा केली. साळगांवचे कांय थळाव्यांचे म्हणणे आसा भाजप पक्षान घेतिल्लो हो निर्णय योग्य ना, जाल्यार कांय लोक म्हणटा आमी आदले आमदार दिलीप परुळेकरा बरोबर आसा. तुजें नांव कितें? तूं खंय रावता? ओके. आतां जें पॉलिटिकल सिच्युएशन जालां पळय, जो आमदार BJPन जालो हें कशें पळयता तुमी? म्हणजे सध्या उडक्या मारप चालू आहा. डेव्हलपमेंट बद्दल कितें जाल्लेलें ना सालिगांवान. पयलींच्या आमदारान अशें बरें केल्लें ना आनी मातशें हांगा जाता जावंक जाय आसलें तेच्या 5 वर्सांनी जावंक ना. तुका कितें दिसता आतां फुडें कशें कोणाचो सरकार जातलो? कोण आमदार जावचो दिसता? आमदार म्हणजे आतां कितें आहा सालिगांवान डेव्हलपमेंट जाय. सगळ्या एकाचें डेव्हलपमेंट जावं ना. डेव्हलपमेंट करची जावं. डेव्हलपमेंट करची आतां लोकांक खबर आहा कोण तो. बरं, फाटल्या 5 वर्सान आमदारान कांय करूंक ना अशें दिसता? फाटल्या 5 वर्सांक खूब केल्लें काम, नोकऱ्यो दिल्ल्यो. ह्या 5 वर्सांक तितलें काम जाल्लें ना. ह्या 5 वर्सान कांय जाल्लें ना. तितलें कांय काम जाल्लें ना. बट तुमी तुमचो कितें डिसिजन आसतलो फुडलो जो सरकार आमदार जावपा खातीर? जावपा खातीर आतां दिलीप भाईकारा आमी सपोर्ट करतात. दिलीप भाई म्हणजे जर ताका पार्टीन जर तिकेट दिली ना जाल्यार सुद्दां तुमी तेज्या हय 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 तेज्या वांगडा. सर तुजें नांव कितें? विली मास्करेन्स. तूं खंय रावता? नेरूल. ओके. तुका एक 2 पॉलिटिकल प्रश्न विचार. आतां जे सिच्युएशन आहा पळय तुमचे सालिगांवचे, जो आदलो आमदार आसलो तो आतां BJPन जॉयन जाला, रिजायन जावन. सो हे सिच्युएशन कशें पळयता तुमी? BJPन म्हणटकच आतां जे मनशाचेर फोकस आहा पळय तोच पयलो येतलो न्हू. तो हिंचे पार्टीक बसून गेलो जाल्यार जे पार्टीक पळय लोकांक कोणाक बरें केलां पळय त्या मनशाकूच सपोर्ट करतले लोक. पूण तुका कितें दिसता आतां जे जयेशान जे BJPन जॉयन केला चूक केला काय सारकें आहा? कित्याक आयज पासून कोणाची कामां जावंक ना हे भाशेन. जायतो लोक म्हणटा आमकां ह्या आमदारान हें करूंक ना तें करूंक ना, म्हणल्यार आमी लोकां कडचें ना आयकता. म्हणल्यार हितून फुडें रिजल्ट तेजो कितें आसतलो आमकां कांय कळचें ना न्हू. तुमकां कितें दिसता आतां फुडलें जे सरकार जावपाचें फुडलो जो आमदार जावपाचो तो कोण जावचो म्हणजे कशें दिसता तुका? आतां मेन हेजे पयलीं पळय आमदारांनी कोणाक लोकांक सपोर्ट केला जितले जाणांक, कोणाक गरजेच्या टायमार पॅन्डेमिकाच्या टायमार पासून. सो आतां त्या मनशान हिंचो हात दिला पळय त्या मनशान कोणूय दितलो वोट. बरें, तुमी BJPक मत करताले हेच्या पयलीं काय BJP वांगडा आशिल्ले? BJP दोनूय पार्टी हाडल्यो. BJP आमचो बाई हाडलो पयलो, तेणीन आमकां हेल्प केला. पूण आतां तुमी आतां ह्या फावटी तुमी BJPक मत मारले जर जयेश साळगांवकाराक तिकेट BJPची दिली जाल्यार? कित्याक जे मनशांक आतां कसो फोकस आमचे आतां हिंच्या आदाराक कोण पावलो पळय ताका सपोर्ट करचो पडलो न्हू. आतां आयकपाक येता की जयेश रावतलो, जसो दिलीप रावतलो म्हण आयकता, केदार नायक रावतलो म्हण आसता, मागीर रुपेश नायक रावतलो म्हण आयकता, मागीर काँग्रेसीचो तुलियो रावतलो म्हण आसता. तुका कितें दिसता कोणाक सपोर्ट करचो सो लोकांनी? आतां बाईन आमची कामां केल्ली हा दिलीपान. सो आतां दिलीपान केल्या म्हणटच दिलीपाकूच मातसो पळोवचो पडलो न्हू आमकां. तो कितेंय रावले जाल्यार ताका तेज्या वांगडा रावचें अशें दिसता. पळय कित्याक आमच्यो बोटी चलतात, हेजे पयलीं ट्युरिजमान बी आमकां हेल्प केला दिलीपान. आतां फाटीं आमकां ते ट्युरिजमाचे परमिशन दिलें, 5 दीस फुडें बोटी चल्ल्यो, आमकां थिंगा फायनी पडल्यो 5-5 हजार. म्हणजे आमचो आमदार आसून आमकां जर फायनी पडल्यार कितें फायदो आहा? सो आमकां आमच्या बोल्सांतले घालचें पडलें न्हू. बाबा आमदारान म्हणूंक जालें बाबा तुमी फारीक केल्या गे हे तुमचें आपूण दिता, तें आमकां कांय मेळूंक ना आज पासून. कांय लोक तर म्हणटा आमी अजुनूय भाजपाचेच कार्यकर्ते आसा, मात पक्षान जर जयेशाक तिकेट दिली तर आमी ताका तेंको दिवचे नात. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव महादेव. तूं खंय रावता? इंगरचे कडेन. खंय? चर्ची कडेन. हांगा निल्ला? निल्ला. ओके. तुका एक 2 पॉलिटिकल प्रश्न विचारता, तुमकां आन्सर करपाक कम्फर्टेबल आहा न्ही तुमी? हय. बरं, आतां जे पॉलिटिकल सिच्युएशन चेंज जावन हांगसरलो जो आमदार आशिल्लो पळय तो रिजायन जावन BJPन जॉयन जाला, सो ते तुमी कशें पळयता? आमी कितें पळयताले आतां ताका निवडून हाडलो न्हू. आतां पळोवंक कितें तो आपणाक जाय तशें करता तो. आमकां जाय तशें करूंक ना तेणी न्हू. तुमकां कितें दिसता तेणेन चूक केलें BJPन गेलो तो? चूक केलें तेणी न्हू. नाल्लाकूच रावूं जाय आसलो तो. BJPन वचोंक जाय नासलो. बरें, तुका कितें दिसता आतां फुडें आतां इलेक्शन लागीं पावलां, सो कितें दिसता फुडलें इलेक्शन कशें आसतलें? फुडें इलेक्शन आमचें तें BJPकूच आसतलें न्हू. पूण तेका आसचें ना.
तो बरो कोण फारीक करता तेका आसतले. पण आता जर बीजेपीची तिकेट परत जयेशाक जर दिली जाल्यार कितें करता आमी तेका इलेक्शन मारचे ना न्हू. तुम्ही त्याच्या अगेन्स्ट मतां मारता. हय एकेच मत मारतले. ओके म्हणजे तो दुसरो ऑप्शन कितें आसा सो दिसता तुमकां आतां. आतां पळोवया न्हू आतां कोण कोण बसता तेका पळोवंक जाय न्हू. अजून काय तिकेट काय तेका दिवं ना. तो बेश्टो आसा. तो पर्यंत तुम्ही बीजेपी वांगडा रावता. ते पटेन बीजेपीन आसाच आमी. जेन्ना जर ताका बीजेपीन तिकेट दिल्यार तुम्ही ना बीजेपी. ना आमी ना मागीर आमी पुट्टले मत वोटींग पुट्टले. लास्ट 5 वर्सां कितें काम जालां कांयच जावंक ना तेणी कितेंच करूं ना. फकत तेणी आपणाचेच घर भरपाचें काम केलां. तुजें नांव कितें. झेवियर सेक्वेरा. तू रावता खंय. सालिगांव. ओके तुका एक 2 प्रश्न विचारता पॉलिटिकल तुम्ही कम्फर्टेबल आनी आन्सर. होय येस. आता तुमचो आमदार जो आशिल्लो जयेश साळगांवकर तो रिजायन जावन आयज बीजेपीन जॉईन जाला. सो तुम्ही कशें पळयता हे सिच्युएशन. हे आता हे सिच्युएशन प्रमाणे कितें डिसिजन घेतलां पळय ते रॉंग डिसिजन घेतलां. हय म्हाका दिसता तें. हय कोण पार्टीन रॉंग डिसिजन घेतलां. हय हय. पूण आतां जे पळयत जाल्यार कित्याक रॉंग कित्याक दिसता तुमकां. की आतां तेजे टर्मान तेणें अजून कांयच आमचें इम्प्रुवमेंट करूंक ना. कितें इम्प्रुवमेंट केल्लें तें सगळें आदल्या आमदारान मिस्टर दिलीप पडवळेकरान केल्लें आहा. हय जॉब्स दिल्या पळय त्यो कांयच जॉब्स दिवंक ना तेणेन. हय पूण आतांचे आमदार डिजर्व करना आशिल्लो तुमी पार्टीन बीजेपीन घेवप. ना आमी डिजर्व करना आनी आमी ताका वोटूय दिवचे ना. हय की आमी सपोर्ट करता हांव बीजेपीक बट ह्या आमदाराक आमी वोट दिवचे ना. हय बट तुका कितें दिसता सालिगांवान आतां फुडलो आमदार कोण आसचो जावं कितें करचें पडटलें कोणाक मत मारचें पडटलें तुमकां. आमी आदल्या आमच्या आमदाराकूच मारतले हांव. हय एक आमी घेवचे. हय कित्याक तेणेन जॉब्स दिल्ले आहात पयले लोकांक बी खूब दिल्ले आहात. हेजे टर्मान हांवें कांयच करूंक ना जयेश साळगांवकारान. आदल्या आमदाराक जर तिकेट दिली ना जाल्यार कशें पळयतले. तिकेट दिली ना जाल्यार तो इंडिपेंडंट पासून रावल्यार आमी ताका सपोर्ट करतले. हय फुल्ली सपोर्ट करतले. आमचे फॅमिलीकूय सांगतले आमचे मेंबर्सांक फॅमिली मेंबर्स रिलेशन फ्रेंड्सांक की आदल्या आमदाराक सपोर्ट करात म्हणून. मतदारसंघात अजूनही असे मतदार आसा जे सद्याक घुस्पिल्ले आसा. तांकां खंयचे वाटेन रावचें तें कळना. थोडे म्हणटा पक्ष जेन्ना तिकेट दिता तेन्ना ते आपलो निर्णय घेतले. मात सगळें असलें तरी ह्या मतदारसंघात ह्या फावट वेंचणूक बरी ओरात जावपाची आसा. जनते कडेन बरेचशे पर्याय आसा. मात जनतेन चिंतून राजकीय परिस्थिती समजून घेवन मतदान करपाक जाय. तुजें नांव कितें. म्हाजें नांव राजेश नागवेकर. तूं खंय रावता. नेरूल फिरंगे बाट. ओके बरें तुका एक 2 पॉलिटिकल प्रश्न विचारता. जे आमदार आहा पळय तुमचे सालिगांवचे हय ते आतां बीजेपीन जॉईन जाला. सो हे सिच्युएशन तुमी कशें पळयता. म्हणजे खंयच्या संदर्भात विचारता तुमी म्हाका. पार्टीन ताका घेतला पळय ते पार्टीन घेतला म्हणून ते डिसिजन पार्टीचे. पण तरी आसतना हांव कितें म्हणूंक सोदतां की बीजेपीन जेन्ना पयलीं एक दिलीप भाई पडवळेकर आसलो मागीर आमचो रुपेश नायक आसलो मागीर आमचो केदार नायक आसलो आनी आतां ताका घेतला येयला पार्टीन तें एक बरी गजाल. तशें येवचें कोणूय. पूण हांव नको आतां फुडें कितें पार्टीचो विचार आहा ते हांव तुका सांगूंक शकना. कळ्ळें न्हू. पूण जे घेतला ते सारखे आसा तुमकां दिसता सारखे. ना ते हांव कशें उलोवंक शकता ते तेंचे न्हू. ते डिपेंड ऑन ते हायर ऑथॉरिटी. तेचेर हांव कांय उलोवंक शकना. बरें आनी एक म्हणपाचें म्हणल्यार तुमकां कितें दिसता जर ताका फाल्यां टिकेट दिली जाल्यार कसो आसतलो रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स म्हणजे आतां तुका मतदाराचेर आहा न्हू सगळें. आतां पयलीं टिकेटी कन्फर्म जावनी तेच्या उपरांत मागीर कळटलें कितें सत्य आहा पळय तें. पूण आतां जे फाटले जे हिस्ट्री पळयत जाल्यार तुमकां कितें दिसता डेव्हलपमेंट तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला काय जावं ना. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें आहा पळय हांव आतां फाटले 5 वर्साचें म्हणशी जाल्यार आमच्या फिरंग्या भाटान एक भुरगे एक 5-7 जाण कामाक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून लागले ते दिलीपाच्या टायमाक. आनी मागीर तेच्या नंतर आतां मागीर तो पडोनूय मनोहर भाई पर्रीकरानूय ताका कामाक थोड्या लोकांक लायल्या. पूण आतां हांव नको कितले लोक लागल्या कितें हांवें बारीकशी चवकशी करूंक ना. आतां पळोवया कोण येता कितें येता आनी कशीं कामां करता तेजेर आतां डिपेंड आहा न्हू. डेव्हलपमेंट पळयत जाल्यार सालिगांवान तुमकां दिसता आतां एक 10-15 वर्सां. डेव्हलपमेंट म्हणजे सारकें आमचें अजून पयलें सगळें डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें आतां इंटरनल रोड्स आहा पळय ते फाटीं एकदां जाल्ले. आतां आनी कितें डेव्हलपमेंट म्हणजे अशें व्हडलेंशें डेव्हलपमेंट कांय जाल्लें दिसना म्हाका तरी. पूण आतां जावचें अशें आमकां दिसता. आतां इलेक्शन लागीं पावलां सो सालिगांवकार कोणा वांगडा आसतले अशें दिसता. ना ते मतदाराचें हांव तुका कांयच सांगूंक शकना कित्याक पर्सनल हेजें नांव घेतल्यार तेका वायट दिसतलें तेजें नांव घेतल्यार हेका वायट दिसतलें. पुणून मतदाराचें सगळें चल बिचल जालें मनां आतां. कोण कोणा वांगडा रावचें हें सुद्दां आतां कळना की कोण केन्ना खंयच्या पार्टीन वचता तेंच कळना. ताका लागून आतां फुडें कितें जातालें तें हांवूय तुमकां सांगूंक शकना.
तर तुझें नाव कितें? म्हजें नांव दादू सगूण पेडणेकर. तूं खंय रावता? तालिगांव. सालिगांव. बरें, आतां तुका एक 2 पॉलिटिकल प्रश्न विचारता. जे आतां सालिगांव जे सिच्युएशन जालां हांगसरलो आमदार BJPन जॉयन जाला, सो हे जे BJPन केलां पळय तें सारकें आसा? कोण गेल्यार सामकें न्हू तें, योग्य न्हू तें. योग्य न्ही. पूण कित्या खातीर योग्य न्ही अशें दिसता तुमकां? कित्याक पळय तो आफ्टर ऑल पयलींचो जो MLA आसलो आमचो कोण आमचो दिलीप परोळेकर, ते पयलींच्याच पण तो आसलो न्हू पयलीं ताका BJPचो म्हणून आनी कितली वर्सां एक 20-25 काय 30 वर्सां म्हणटालो तो आपण कार्य केलां आमच्या पार्टी वांगडा. कांयच